I agree with you. We will cooperate with you. We assure you that we will cooperate. But I think legislature, executive, and judiciary, these are the three pillars of democracy. As much as executive is independent and autonomous, legislature is also independent and autonomous. I feel that people are the masters. We must serve them. And especially now, when the priorities have altogether changed. I can't blame the Honorable Chief Minister. When we were expecting certain revenue, that is altogether changed. When we were expecting expenditure to be made, that is altogether changed. And during these difficult times, I would request to have revised budget within 1 month. Today you can take the money. I have no problem. You can take on vote on account. But let us have a revised budget. Let us discuss it. Let us debate it. We are ready to pass this budget, I am assuring you. But let us not pass 22,000 crores of rupees at one go without any debate, without any discussion, and it's humanly impossible to discuss it today. I feel, therefore, Speaker Sir, during these difficult times, COVID times, we have to think out of the box. I'm repeating it. If the primary child can study online, honorable members of this august house can have a virtual assembly. We can debate the problems. We will appreciate your problems, difficulties. Let us have a virtual assembly. And I feel, when I wrote this letter on 9th of July, I at least deserve a reply, Honorable Speaker, sir. Okay, I understand your sentiments. Let's go for the question hour. I already called the question hour. Yeah, I know. आणि ते म्हणतात आपण सीएमाक हे लेटर येऊन रिसीव्ह करून म्हणून म्हाका रिप्लाय मेंबरांक विनंती आसा की तुम्ही क्वेश्चन आवर तुम्ही ओडवू नाका. तुमचो आयज क्वेश्चन आसा आवर आसा पळय तो तुम्ही वेस्ट करू नाका म्हणटा लेट डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. नो प्रॉब्लेम. पण लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन आवर. पण माझं क्वेश्चन येवपाक जाय आशिल्लो, क्वेश्चन येवपाचो येवं ना ताका लागून. माझं क्वेश्चन येवपाक जाय आशिल्लो तो म्हणटा सीएमान लेटर येवं ना. पण माझ्याकडे हे आसा कॉपी रिसीव्ड इन सेक्रेटरिएट 8 जून सजेशन दिल्ली. ते भुरग्यांक फोन मेळना, कांय भुरग्यांक फोन आसा इंटरनेट ना, कांय भुरग्यांक हे आसा टोटल स्टुडंट्स 3,716. तितून हें घेवन स्पीकर सर जे प्रायवेट मॅनेजमेंट चलयता हायर सेकंडरी ते घेवं ना, ओन्ली गव्हर्मेंट दिला. पूण ताका लागून म्हाका सजेशन दिल्लें हांवें ते रिप्लाय येवना. सीएमान जे लेटर तुका पावूना कशें ते 8 जुनाक दिल्लें. जस्ट फायंड आवट तें लेटर पळय दिल्लें हांवें दिल्लें सजेशन आनी म्हाजे कॉपी आसा. पण तुका कशें पावना म्हणजे तुझे सेक्रेटरी मातशें तुवें लक्ष घालचें, चॅक करचें. 8 जून 8 जून. स्टार क्वेश्चन नंबर 1 डवळीकर. आज 3 क्वेश्चन हांवें विचारिल्ले A, B आनी C. तातूंतलो एक B आसा, ही हॅज पोस्टपोन इट. ओके, आय कॅन अंडरस्टँड. जो लेबर डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो प्रश्न आसा तो इनकम्प्लीट आसा. कशें हांवें क्वेश्चन विचारपाचें? तातूंत हांवें फीज मागल्या अमावंट्स. यू कॅन सी द C and see the annexure if it is there. Then I have just taken South Goa's copies. साउथ गोवाचे जेन्ना कॉपीज काडल्यो तेन्ना आय डोंट नो युअर ऑफिसर्स आर वर्किंग ऑर नॉट. मे बी बिकॉज ऑफ कोवीड, मे बी बिकॉज ऑफ कोवीड. आय डोंट वॉन्ट टू ब्लेम देम. बट दीस इज अ फॅक्ट दॅट सगळीं जे हें दिल्या ते डबल दिल्या. म्हणजे पयलीं जे एक आन्सर दिलां 249 पानाचेर, परत तेच रिपीट केलां 446 आनी तेच रिपीट केलां 518चेर. अशें करून ते वॉल्युमिनस जालां. दुसरी गजाल, जें कितें दिवपाक जाय पळय तें दिलेंच ना. यू कॅन आस्क इन युअर क्वेश्चन. ना, ते विचारूच शकना. म्हाका अमावंट जाय तो तुमकां सुद्दां उपयोग पडटलो. हांव कितें उलोवपाक सोदता तें. सो यू पोस्टपोन दीस क्वेश्चन. इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ले मॅना जे पळय आतां एक म्युनिसिपालिटी आसा, म्युनिसिपालिटीक एकूण गांव आसा. पूण त्या फॉर एग्जाम्पल आय वील गिव वन एग्जाम्पल. कुर्टी खांडेपार, कुर्टी जो रेट आसा तोच खांडेपार आसा. आनी तुमचे हातूंत कितें म्हणटा की जी म्युनिसिपालिटी तेकून आसा तो गांव सगळो आसा. तशें ना तें. म्हणून म्हाका तें डिस्कशन, पूण तें आन्सर सारकी ना. सो आय कांट डिस्कस. Speaker sir, we can schedule this question for the next assembly. ओके.
सो आतां म्हाका ऑल्टरनेट एकूच क्वेश्चन उरलो. स्वाती मातशें स्टार्ट LAQ नंबर 1C. Star question number 1C. Speaker sir, answer as per the circular star. स्वाती मातशें बाब रवी बाबा न्हय आतां जें कितें विचारलां तें खरेंच बरोबर आसा. स्कूल, प्रायमरी स्कूल, सेकंडरी स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज ही केन्ना सुरू जातली असो म्हजो प्रश्न आसा. म्हाका आन्सर मेळ्ळा MHचे गायडलायना प्रमाणे आमी ते डिसायड करतले. MHचे गायडलायना प्रमाणे जर तुमी ते डिसायड करता आसत जाल्यार तुमी जे एकाडेमीक इयर 2000 तुमी जे आन्सर दिलां 2020-21 हॅज बीन टेंटेटिवली शेड्यूल 17/8/2020 हें तुमी कशें ठरयलें हो म्हाका पयलो प्रश्न. स्पीकर सर, स्कुलां, कॉलेजी, हायर सेकंडरी हें सगळें सुरू करप आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी पॅन्डेमिकच्या स्थितींतल्यान वता आनी वेळच्या वेळी जेन्ना एट प्रेझेंट पुराय देशाक मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हांची गायडलायन आनी सर्क्युलर्स सगळ्या विशयाच्या बाबतींत येता. म्हणजे ती गायडलायन्स जी आसा ही प्रत्येक स्टेटींनी फॉलो केली वता. सगळ्या बाबतींत ही गोंय राज्यानूय तीच फॉलो केली वता. स्पीकर सर, आमकां खबर आसा म्हणजे स्कुलाची एग्जाम आसतली किंवा बाकीच्यो कॉलेजीच्यो एग्जाम आसतल्यो. जी परिस्थिती आयज आयल्या त्या परिस्थितींत 10वीची परिक्षा घेवपा खातीर म्हणजे कशा परिस्थितीच्या कठीण प्रसंगांतल्यान आमी सगळे जाण गेले आनी शेवटी MHची गायडलायन आयल्या उपरांतूच बी म्हाका दिसता काही लोक कोर्टानूय गेले ह्या विशयाचेर म्हणजे एग्जाम परिक्षा जावची न्ही 10वीची म्हणून. बट परत एकदां म्हणजे MHची गायडलायन ते दिसता आयले म्हणून तर आमी 10वीची परिक्षा घेवपाक शकले. आयजूय बी म्हाका दिसता कॉलेज सेक्शनाच्यो एग्जामी जावना. एट प्रेझेंट बाब ढवळीकर हांच्यांनी प्रश्न विचारला तो प्री प्रायमरी पासून कॉलेज लेवल पर्यंतचे तुमी स्कुलां स्टार्ट केन्ना करतले हांचेर तेंचो प्रश्न आसा. आमी पयलीं म्हटलां की पयलीं अप टू द 12th स्टँडर्ड पर्यंत म्हणजे जेचे गोवा बोर्ड पळयता आनी ताज्या उपरांत वयर जे आसा हें आमचे फ्रॉम कॉलेज सेक्शन युनिवर्सिटी लेवल म्हणजे ग्रॅज्युएशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन हितूर AICTE हांचो एक सर्क्युलर आयला म्हणजे फॉर द टेक्निकल एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट हांच्या हेज्यानुसार आमी 17 ऑगस्टाच्यान ते प्लॅन करता. बट आमी स्कुलां सुरू करपा खातीर डेट अजून निश्चित करूंक ना कारण MHन तशी गायडलायन दिवंक ना. आमी इन कन्सल्टेशन वीथ म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ द ह्युमन रिसोर्स सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मिनिस्ट्री हांच्या कन्सल्टेशनान आसा आनी दोनूय मिनिस्ट्रीनी स्कुलां अप टू द 12th स्टँडर्ड सुरू करपा खातीर खंयचीच परमिशन दिवंक ना. फक्त ऑल इंडिया AICTEचो सर्क्युलर जो आसा हाज्या अनुसार 17 ऑगस्टाच्यान तेय बी आमी म्हटलां की इट इज नॉट डायरेक्टली बाय द क्लास बट ताज्याय खातीर म्हणजे ऑनलायन क्लासीस ज्यो आसा ह्यो कॉलेज लेवलाचेर आनी ताजी तयारी जी आसा डायरेक्टर ऑफ द हायर एड्युकेशन हांणी ताजी तयारी केल्या की हांकां ऑनलायन आनी ऑफलायन मोडान दोनूय मोडात ज्यो आसा ह्यो फॉर द ग्रॅज्युएशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलाचेर सुरू करपाचो असो टेंटेटिवली हे ठरयल्लें आसा. स्वाती मातशें म्हणजे जे पयले एकाडेमीक इयर 2020-21 हॅज बीन टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू कमेन्स फ्रॉम 17/8/20 इज नॉट शोन एनीथिंग इन द MHA गायडलायन. दीस इज फॅक्ट. सेकंड थिंग, पयले जे सर्क्युलर आयले MHAचे ते केन्ना आयले आनी तातूंत कितें सांगलां. दुसरें सर्क्युलर एका बरोबर दिता. दुसरें सर्क्युलर आयलें तातूंत कितें सांगलें आनी एग्जामी कश्यो घेवच्यो ऑनलायन एज्युकेशन स्टार्ट करचें की ना आनी ऑनलायन एज्युकेशन जर स्टार्ट करतले जाल्यार ताका कनेक्टिविटी आसा की ना हे सगळे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे जे कोण डायरेक्टर्स किंवा इतर जे ऑफिसर्स आसा तांकां खबर आशिल्लें काय कितें. स्पीकर सर, तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे MHची गायडलायन अजूनही स्कुलां सुरू करपा खातीर येवंक ना. हांव मान्य करता, तुमचे बरोबर आसा. ओके, त्याच बरोबर कॉलेज सेक्शनानूय सुरू करपा खातीर MHची गायडलायन जी आसा ही येवंक ना. हांवें म्हटलां AICTEची गायडलायन जी आसा ही फक्त कॉलेज सुरू करपा खातीर आयल्या. आयज गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ना हें आमकां खबर आसा. आमी आमचो नवीन सर्क्युलर आत्ताच जो एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन म्हणजे प्रायमरी पासून 12th स्टँडर्ड पर्यंत आमी नवीन सर्क्युलर आनी ताज्या बरोबर तांकां एक फॉर्मॅटूय दिला आनी त्या फॉर्मॅटाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे तितूंतल्यान सगळे म्हणजे कोणा कडेन डिवायस आसा काय ना, कोणा कडेन कनेक्टिविटी कितें आसा आनी जर भुरग्या कडेन डिवायस ना आनी जर कनेक्टिविटी ना जाल्यार तेजो मोड ऑफ एड्युकेशन कितें उरतलो
हाजेर प्रत्येक टिचरान हे तांच्यांनी फिलअप करून दिवचो पडटलो. म्हणजे ह्या 3 दिसांक तांच्यांनी तो फिलअप करून दिवचो. कारण जेन्ना आमी सुरू केलें तेन्ना आमी म्हटलें की तांच्यांनी ज्या पद्दतीत किंवा ऑनलायन किंवा ऑफलायन किंवा इवन दर फॉर द प्रायमरी सेक्शनान आमी शीट्स तांकां ज्यो शीट्स रेडी शीट्स ज्यो आसा ह्यो दिवपाची तयारी केली आनी तांच्या पेरंट्साच्या मार्फत तांकां पावोवपाची. म्हणजे हे प्रॅक्टिकली प्रायमरी स्कुलान तांच्या पेरंट्सान येवन त्यो वर्कशीट व्हरच्यो आनी त्यो वर्कशीट ज्यो आसा ह्यो तेंच्यांनी भरून दिवचो, तेंच्यांनी स्टडी घेवचो हाजोय केला. आतां नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव्ज म्हणून आमी दूरदर्शन आनी प्रायवेट चॅनल्स हांच्याय बरोबर टायअप जो आसा हो सुरू केला आनी ह्याय माध्यमांतल्यान तांकां एड्युकेशन जें आसा हें दिवपाचो प्रयत्न केला. दुसरो तुमी जो प्रश्न विचारलो की रिगार्डींग तुमी एग्जाम जी आसा ही खंयच्या पद्दतीत घेतली. युनिवर्सिटी लेवलची एग्जाम बींग अ युनिवर्सिटी इज अ ऑटोनॉमस बॉडी बट तांच्यांनी ही ऑनलायन मोडान ही एग्जाम घेवपाक सुरू केला. म्हाका खबर आसा तुमचो प्रश्न की जर रेंज नासत जाल्यार ते पेपर कितल्या वेळान सबमीट करतले. तांकां रेंज जर नासत जाल्यार तांकां पूर्ण त्या दिसा तांच्यांनी आपलो पेपर बरोवन तो पेपर जो आसा हो सबमीट करचो हें सांगलेलें आसा. ताजी डिटेल्स जी आसा ही डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशना कडल्यान हांवें घेतल्या. कारण इट इज ऑटोमॅटिकली इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे 3 वरांनी पेपर बरोवन तो 2 वरांनी जर सबमीट जालो ना जाल्यार कितें आसलें हाजोय विचार म्हणजे युनिवर्सिटी म्हणून तांच्यांनी केला आनी ताजेर लक्ष जें आसा हें आसा आमचे स्पीकर सर. स्वाती मातशें हो जो प्रश्न आसा तो भुरग्याच्या काळजांतलो प्रश्न आसा, आवय बापायच्या काळजांतलो प्रश्न आसा. आणि ऑनलायन एज्युकेशन इन गोवा एट दीस स्टेज इज नॉट पॉसिबल. आय चॅलेंज. फोंडा तालुका आसूं, सत्तरी तालुका आसूं, सांगे तालुका आसूं, धारबांदोडा तालुका आसूं किंवा इतर तालुका आसूं, तातूंत आजून वचून प्रॉपर कनेक्टिविटी इज नॉट अवेलेबल. हो पयलो म्हजो प्रश्न आसा. दुसरो, आज वचून सगळे स्कुलांनी कितल्याशा स्कुलांनी ऑनलायन एज्युकेशन चालू केलें हें गव्हर्मेंटाक खबर आसा काय कितें हो म्हजो आनी एक प्रश्न आसा. त्या नंतर ज्या लोकांनी ज्या एज्युकेशन इन्स्टिट्युशनांनी ऑनलायन एज्युकेशन चालू केलें ते टीचर सगळे इस्कॉलांत येताले. MHA गायडलायन प्रमाणे 31 तारीख पर्यंत ह्या जुलयच्या तांकां इस्कॉलांत येवं नाका म्हणून सांगिल्लें. पूण तुमी तांकां इस्कॉलांक आपयले. तातूंत म्हाका देणें घेणें ना. काल तुमी सर्कुलर काडलें की आतां 31 तारीख पर्यंत तुमी इस्कॉलांनी आनी कॉलेजींनी येवं नाका म्हणून. हे तुमीच धोरण ठरयतात, तुमीच चेंज करता. ही एक बाजू जाली. आतां ऑनलायन कनेक्टिविटी जर ना जाल्यार भुरगे गरीब भुरग्यां कडेन परत आतां जे बाब रवीन प्रश्न मांडलो की मोबायल अवेलेबल ना. पयलीं माननीय चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आसतना एक स्कीम तयार केल्ली, ती तुमी बंद केली तांकां दिवपाक. आतां ताची गरज आशिल्ली हरशी. ही तुमी कित्याक बंद केली तेंय सांगचें. कारण आज कितलींशींच गरीब भुरगीं आमचे कडेन येता, सरपंचा कडेन वता, खुद्द टिचरां कडेन वता आनी कमिटी कडेन वता की आमकां कसो तरी एक ल्हानसो मोबायल घेवन दी म्हणून. हाजें तुमी कितें केलां तें आमकां कळपाक जाय. बिकॉज COVID-19 आसा पळय इट वील प्रोलॉंग टील डिसेंबर म्हाज्या ह्याच्या प्रमाणे तरी. आनी हे सगळें करता आसतना हांव एग्जामीचेरूच येता कित्याक म्हजो तिसरो प्रश्न आसा हो. तुवें सांगलें की ऑनलायन एग्जाम्स परमिटेड. तुमी ताचेर स्टडी केल्या. 30 मार्कांचो सिनियर BSc म्हणजे आमी सिनियर BSc म्हणटात तेन्ना TY BSc आता. ताका 30 मार्कांचो पेपर गेला. जो पेपर धाडपाक जाय ताचे खातीर 1 तास, 2 तास पेपर बरोवपाक आनी परत शिक्षण क्षेत्रांतले मनीस थंय बसल्या. परत 1 तास ताका लोड करपाक. प्रश्न व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुजोच प्रश्न, तुज्या कॉलेजचो प्रश्न. सो TY BSc जो पेपर आसा तो 30 मार्काचो पेपर 2 तास तुमी दिता. 2 तासां तो एका रुमा बसून पेपर बरयतलो आनी तो लोड करतलो. तो कॉपी कित्याक मारचो ना हो म्हजो प्रश्न तुमकां. हे अशें शिक्षण घेवन आमी मुखार वतले काय कितें? हे प्रश्न हो न्ही. हांवें सांगलें मरे रुमा बसून तो पेपर बरयतलो आनी परत लोड करतलो आनी तुमी तपासतले, टिचर तपासतले हे तुमी योग्य काय अयोग्य हो म्हाका आन्सर दिवचें. हो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न, कनेक्टिविटी सगळे कडेन करपा खातीर तुमी कितें उपाय योजना केल्या ही दुसरी. आनी हे सगळें जाले नंतर जे भुरगे फाटीं पडल्यात तांचे खातीर तुमी कितें करतले?
आता कितलेशेच भुरगे फाटी पडल्या. गरीब भुरगो जो गावात असता तो हुशार असलो जाल्यार सुद्धा फाटी पडटा. तुमच्या बिचोली तालुक्यात आसा, खुद्द बिचोले साळ हातूंत कनेक्टिविटी ना म्हणून म्हाका आयकल्या. केरी ह्या गावात कनेक्टिविटी ना. तुमच्या फाटल्यान तुमचो आमदार बशिल्लो आसा, मंत्री बशिल्लो आहा, थंय मात सुद्दां कांयच मेळना. आमच्या मडकय कितलेशेच कडेन कनेक्टिविटी ना. भुरग्यांनी शिकपाचें कशें तें सांगा. आनी हे तुमी कशें मुखार व्हरतले हेंय आमकां सांगात. आमकां म्हणजे लोकांक सांगा, प्रजेक सांगात. स्पीकर सर, तेंच्यांनी पयलो विशय कनेक्टिविटीचो मांडलो तांचो बरोबर आसा. गोंयान खूब जाग्यार कनेक्टिविटी ना आनी आयजूय बी लोक टॉवरा खातीर विरोध करता. म्हणजे आत्तां हें जाल्या उपरांत रिसेंटली सुद्दां 2-3 जाग्याचेर टॉवर घालपाक गेले आसत जाल्यारय तेंच्यांनी विरोध जो आसा हो दाखयलो. म्हणून म्हाजी तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक कळोवणी इतकीच आसा की ज्या ज्या जाग्यार आमी आमची टॅलिकॉम पॉलिसी, नवीन टॅलिकॉम पॉलिसी आसा, रोखडेच येता बऱ्याच जाणांनी म्हणजे नवीन टॉवर हाच्या खातीर एप्लिकेशनूय आसा आनी नवीन टॉवर पेंडिंगूय आसा. म्हणजे वेगवेगळ्या जाग्याचेर ज्या ज्या जाग्यार अप्रोक्सिमेटली गोंयांत ना म्हटलें जाल्यार एप्लिकेशन दिल्ल्या प्रमाणे म्हाका दिसता 200 काय 250 जाणांची एप्लिकेशन पेंडींग आसा. म्हणजे ग्रामीण भागात टॉवर घालपा खातीरय तेंच्यांनी एप्लिकेशन मागला. बट परत जातालें कितें तर हांगासल्यान तांकां अलाव केल्या उपरांत थंयसर लोकल कोण तरी ग्रामपंचायत आसतलो, लोकल कोण तरी थंयसले गांवांतले लोक आसतले, हे टॉवरा खातीर सदोदीत विरोध करीत आयिल्ले आसा. हाज्या फुडें तरी कनेक्टिविटी खातीर कोणी विरोध करचो न्ही. म्हणून म्हाका दिसता हें जर कनेक्टिविटीचो विशय जर सुटलो जाल्यार आतां न्ही, म्हणजे ह्या स्थितींतल्यान आमकां फुडें वचून म्हणजे हो प्रॉब्लेम केन्ना जावपाक जायना, ह्या स्थितींत आमी तयार रावपाक जाय. दुसरें, तुमी ग्रॅज्युएट लेवलची एग्जाम म्हटली, कारण जी एग्जाम आमी ऑनलायन घेवपाक सोदता म्हणजे तो आपल्या घरा कडेन पेपर बरयतलो आनी ताज्या उपरांत तो अपलोड करतलो. म्हाका खबर आसा, कारण ही स्थिती आत्तां जी गोंय राज्याचेर जी आयल्या की ह्या स्थितींतल्यान आमकां वयचेंच पडटलें. कारण आमी जर परीक्षा घेवपाक गेले जाल्यार बरेचशे लोक परीक्षा घेवं नाकाय म्हणून विरोध करता. आत्तां आमी डिप्लोमाची परीक्षा, डिप्लोमाची एग्जाम्स ऑफ डिफरंट सॅक्टर्स ताजी चालू आसा. म्हणजे फक्त म्हाका दिसता डिप्लोमा इंजिनियरींगचे काही पेपर्स उरल्या ते 8 ऑगस्ट पर्यंत सोंपता. बट ती एग्जाम घेवं नाका म्हणून काही जाण विरोध करपाकूय हांव येता, कंप्लीट करता. ती एग्जाम घेवं नाका हा पॉझिटिव्हूय मेळ्ळो थंयसर. बट त्या क्लासरुमांतले तेंच्यांनी सगळे सोशल डिस्टन्सिंग आसताले आनी नॉर्म्स जे सांगल्या ते सगळे नॉर्म्स पालन करून तेंच्यांनी एग्जाम घेतल्या. आनी हांव कळपा खातीर सांगता की जो एक भुरगो एग्जाम दिता आसतना जो पॉझिटिव्ह आसलो त्याच्या क्लासरुमांतले 12 भुरगे आसले, त्या 12 भुरग्यांक परत टेस्ट केल्या, त्या 12तलो एकूय पॉझिटिव्ह येवंक ना. हें हांव इतकें प्रावड सांगूं शकता. कारण तितकी काळजी जी आसा हे आमच्या टॅक्निकल एड्युकेशन डिप्लोमाची एग्जाम घेता आसतना तांच्यांनी घेतल्या. आनी ताकाच लागून तेंची एग्जाम जी आसा म्हणजे डिप्लोमा इन फार्मासीची कंप्लीट जाली, हॉटेल मॅनेजमेंटची कंप्लीट जाली आनी इंजिनियरींगच्यो 3 ट्रेडी उरल्या डिप्लोमाच्या, त्यो 8 ऑगस्ट पर्यंत सगळ्यो कंप्लीट जातल्यो. बट ग्रॅज्युएट लेवल युनिव्हर्सिटीन हे डिसिजन युनिव्हर्सिटी लेवलाचे युनिव्हर्सिटी घेता हे घेवपाचें. बींग अ ऑटोनॉमस बॉडी तांच्यांनी ऑनलायन एग्जाम घेवपाचें डिसिजन घेतला. तितूर आमी इंटरवीन गव्हर्मेंट म्हणून इंटरवीन करूंक ना. बट तुमी म्हणटा ती गजाल म्हज्याय लक्षांत आसा की तो कित्याक कॉपी मारचो ना, बाकी तो पेपर कित्याक पळोवन बरोवचो ना. कारण इट इज आफ्टर ऑल 3rd इयराची एग्जाम. हें म्हाकाय कळटा, हांव ना म्हणना तुमचे बाबतींत. कारण तो पेपर 3 वरांच्या ऐवजी 4 वरां म्हाका अपलोड करपाक उशीर जालो, म्हाजो पेपर आतां अपलोड करून घेवचो, हे सगळेच जाण सांगताले. आनी म्हाका दिसता ताका लागून ती फायनल इयर ग्रॅज्युएटची एग्जाम आसा. बट तांच्यांनी डिसिजन घेतला ही एग्जाम घेवपाची आनी निश्चितच म्हाका दिसता ते ताका त्या पद्दतीन ती एग्जाम घेवपाक तांच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा युनिव्हर्सिटीन. सवाती माशय सवाती माशय ही एक्सेप्टेड दॅट दे वील कॉपी दीस इयर एंड ही वील अशे तरेन ती एग्जाम कित्याक घेवपाक जाय हो म्हजो प्रश्न. अशी एग्जामीची गरजूच ना. कॉपी मारून जर तो पास जातलो प्रत्येक भुरगो जो हुशार एक मिनिट हुशार भुरगो जो खरो हुशार आसा तो थंयच उरतलो. म्हजे सांगपाचो अर्थ कॉपी मारून पास जालो न्हय, हुशार भुरगो जो आसा जो डिस्टिंक्शन किंवा 90% मार्क घेता तो भुरगो सकयल पावतलो. हें सांगपाचो प्रयत्न म्हजो. आतां दुसरी गजाल आसा, कनेक्टिविटी खातीर तुमचे कडेन प्रायमरी स्कुल्स आसा, तुमचे जागे आसा. तुम्ही जर गॅस पायपलायन घालूं शकता विदाउट टेकिंग NOC फ्रॉम पंचायत, म्युनिसिपालिटी, एवरीथिंग, जाल्यार वाय नॉट टॉवर्स? दिस इज माय क्वेश्चन. वाय नॉट इन प्रायमरी स्कूल? प्रायमरी स्कूल तुमचे कडेन जाय थंय आसा. वयल्यान तुमकां 20,000 रुपया पर मंथ रेव्हेन्यू मेळटलो. यू वील गेट इश्यू सर्क्युलर कार्ड आनी इश्यू कर. स्पीकर सर, पयलीं म्हणटा हांवें कॉफी मारून पास जातलो हें हांवें म्हणूंक ना. ओके, मारूं शकता. हांव सांगता, हांव परत करेक्ट करता. हांवें म्हणूंक ना की कॉपी मारून पास जातलो म्हणून खंयसरूच, पण मारूं शकता.
बट तुमच्या सजेशनाच्या नुसार आम्ही युनिव्हर्सिटीक सजेस्ट करू शकता बिंग अ ऑटोनॉमस गव्हर्मेंट डायरेक्टली तांकां डायरेक्ट करू शकना की आम्ही सजेस्ट करपाक शकता बट स्पीकर सर हांव परत सांगता परत कोण तरी आसतलो की जो कोर्टाक वयतलो आनी ती एग्जाम घेवं नाका म्हणून सांगतलो आसात स्पीकर सर एकदां आनी दोनदा कोर्टान गेल्यात ती 10th स्टँडर्डाची एग्जाम आतां थोडे जाण थंयसर आंदोलनूय करताले व्हडलो बोर्ड दाखोवन परीक्षा जेंची आसा दे आर विलिंगली दे आर रेडी टू गिव द एग्जाम्स म्हणजे येवन एग्जाम दिवपाक पॉलिटेक्निकाचेर दितात बट थोडी ऑर्गनायझेशन्स आसात ते खूब बोर्ड लावन म्हणजे एग्जाम घेवं नाका तांचो कसलोच संबंध ना तरी ते बोर्ड लावन सांगता परीक्षा घेवं नाका म्हणजे खंय तरी सरकाराक विरोध करपाक जाय म्हणून परीक्षेचेरय राजकारण करूं नाकात म्हणजे सरळ म्हणल्यार एटलिस्ट की आमी म्हणटा की हितूर तरी जे शिक्षण ह्या क्षेत्रात राजकारण आसचें न्ही हे म्हजें स्पश्ट मत आसा पण कम्प्युटर तुम्ही सप्लाय करतले की ना आमी तुम्ही जी बंद केले ती आमी कॉम्प्युटराच्या बाबतींत सगळ्या स्कुलांक फाटलेय फावटी म्हटलां की कॉम्प्युटर लॅब सेटअप करपा खातीर गव्हर्मेंट स्कूल पयलीं आनी मागीर एडेड स्कूल हाच्या खातीर आमी आनी तांकां कनेक्टिविटी प्रोवायड करची कारण आमच्या पंचायतींनी की पंचायतींनी सगळ्या पंचायतींनी कनेक्टिविटी आसा त्याच धर्तीचेर सगळ्या स्कुलां कडेन कनेक्टिविटी आसची हाजोय प्रयत्न जो आसा हो आमचो आसा कोटेश online connectivity. Why does this government explore the possibility or the maximum use of intranet facility? Because through intranet, optical fiber galon, mostly all the panchayats are actually connected. And I used to do even several grievances in taluka level. We used to speak online with the deputy collectors in even remote areas like Kankona, Valpo, So I think government could explore this possibility. ते केलं जाल्यार it will be much beneficial. म्हणजे तुका त्या टावराचो सुद्धा प्रॉब्लेम येवपाना. Will government explore this possibility of making maximum use of intranet facility? This is one thing. Second is, Chief Minister has been saying that we go mostly on MHA guidelines. Now, as far as MHA guidelines with respect to teachers was there, the teachers should operate through at home. Then why did government first call them to the schools and then again issued a circular asking them to stay at home? These are the two questions. स्पीकर सर तांच्यांनी जो इंटरनेट फेसिलिटीज आनी ऑप्टिकल फायबर्स ग्रामपंचायतींनी आसा मॅक्झिमम म्हणजे 192 ग्रामपंचायतींनी ऑप्टिकल फायबर्सली आसा फक्त एक 2-3 कडेन जाग्यारूच प्रॉब्लेम आसा हाजी पॉसिबिलिटी ही फेसिलिटीज वापरपाचो विचार सरकाराच्या विचारधीन आसा दुसरो विशय तांच्यांनी जो म्हटलो की टिचरांक वर्क फ्रॉम होम एमएचएन गायडलायन इश्यू करूंक ना तर ती गायडलायन जी आसा ही मिनिस्ट्री ऑफ द ह्युमन रिसोर्स हांच्यानी इट इज नॉट अ गायडलायन बट इट इज एन एडवायजरी जी आसा पळय न्ही ही मिनिस्ट्री ऑफ द ह्युमन रिसोर्सान दिल्ली आसा ही बी म्हणजे मिड ऑफ द जुलय आय थिंक सो मिड ऑफ द जुलय जी आसा ही एमएचएची एडवायजरी आयल्या नॉट एमएचए बट ही मिनिस्ट्री ऑफ द ह्युमन रिसोर्सची आयल्या त्या खातीर पयली सुरवातीक आमी जेन्ना पळयलें की प्रायमरी स्कुलांतले आसतले सेकंडरी स्कुलांतले आसतले कनेक्टिविटी ना तेन्ना टिचरांचो आनी भुरग्यांचो खंयच संबंध ना टिचराचो म्हणजे काही स्कुलांनी तुमी म्हटल्या त्या प्रमाणे बरोबर आसा की काही स्कुलांनी बऱ्या पद्दतींतली ऑनलायन एड्युकेशन सिस्टम हे सुरू केलें आनी त्या पद्दतीन तेजे ऑनलायन बट बऱ्याचशा स्कुलांनी म्हणजे प्रायमरी लेवल वयल्या स्कुलांनी टिचर्सांनी जर तांचो भुरग्यां कडेन कसलोच संबंध ना निदान ते त्या गांवांतल्या स्कुलांत गेल्या उपरांत निदान बाबा भुरग्यां कडेन एटलिस्ट टिचरांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की प्रत्येक भुरगो कितें करता की प्रत्येक भुरग्या कडेन हांव म्हणटा मोबायल डिवायस आसतलो असो ना डिवायस ना तेज्या कडेन तांच्या गांवांत कनेक्टिविटी ना बट निदान जुनांतल्यान स्कूल सुरू जाले आसत जाल्यार त्या भुरग्याची स्थिती कितें आसा तो खंयच्या स्टँडर्डान आसा आमची बुक्स ताच्या कडेन पावली काय ना आमी एड्युकेशनांतली जेन्ना पुस्तकां आमकां थोडी उशीर जरी जालो तर आमची आयिल्ली पुस्तकाय तेंच्या कडेन प्रायमरी लेवलाचेर पावपाक जाय आसलो हांव विचार करता आसतना बेजीक धाकल्याय भुरग्यांचो विचार करप आमकां गरजेचो आसलो आनी ताकाच लागून आमी सुरवातीच्या स्टेजीर जे डिसिजन घेतलें की टीचर आमी हे डिसिजन घेता आसतना फक्त सरकारान घेवंक ना हे डिसिजन घेता आसतना आमी तेंच्या हेडमास्टर एसोसिएशनाक आपयलें प्रिन्सिपल एसोसिएशनाक आपयलें तांच्या मदल्या पीटीएक आपयली ओके आनी ह्या सगळ्यांच्या बरोबर आमी डायरेक्टर्स आनी म्हाजी पुराय एड्युकेशनाची टीम आसा स्पीकर सर हांच्यांनी डिस्कशन केलें आनी त्या डिस्कशनाच्या उपरांत तांचें सजेशन आयलें हेडमास्टर एसोसिएशन पीटीए एसोसिएशन हांचें सजेशन आयलें की टीचर घराच कडेन रावच्या पेक्षा तुमी तांकां स्कुलान आपयात निदान स्कुलान आयल्या उपरांत टीचर जो आसा हे व्हिडियोज अपलोड करपाक शकतलो वेगवेगळे स्टडी मटेरियल तयार करपाक शकतले
आनी ह्या वेगळ्या मोडांतल्यान जर ते भुरग्यांकडे पावपाक जाय आसत जाल्यार घरा कडेन रावलो जाल्यार एकटो टीचर कदाचित विचार करपाक शकना. म्हणून तेंच्या सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच स्पीकर सर आमी डिसिजन घेतलें आनी ताज्या उपरांत जे आसा तांकां स्कुलार आपयलें. बरेच जाण म्हणजे बऱ्याच जाणांक आंदोलन करतात, बऱ्याच जाणांक म्हणटा की नाका, शेवटी भुरग्यांचो विचार कोणी करपाचो स्पीकर सर? टीचर म्हटल्या उपरांत तांच्यांनी भुरग्यांचो विचार करप गरजेचो आसा. तांच्यांनी खरें म्हटल्यार आपल्या क्लासान येवपी 30 भुरगे कोण आसात जाल्यार त्या प्रत्येक भुरग्या कडेन एक फोन लावन विचारपाक जाय आसलो. खरें तेंच्यांनीच हो डेटा जो आसा की टिचरांनी पयलीं कलेक्ट करपाक जाय आसलो. एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक रावपाची गरज नासली. काही स्कुलांनी खूब बरें काम केलां, हांव ना म्हणना की काही एडेड स्कुलां जी आसा तेंच्यांनी एकदम बरें काम केलां. त्या प्रत्येक भुरग्याच्या कनेक्टिविटी आसतली किंवा प्रत्येक भुरग्याक कॉन्टॅक्टूय केला आनी ताची स्थिती कितें आसा हें पळयलां. आनी ताका लागून जेन्ना आमच्या लक्षान आयलें की हें सगळें करपाक जाय, आतां आमी फॉर्मॅट जो आसा हो ऑलरेडी धाडला आनी हे सगळेंच खूब मोठ्या प्रमाणात ताचेर प्रेशर येवपाक निदान म्हणजे फुडल्या 3 ते 4 दिसां भितर तांच्यांनी हो फॉर्मॅट एकदां रेडी करून दिवचो. म्हणजे फुडें 1 ऑगस्टाच्यान एड्युकेशन सिस्टम कशी आसची हाचेर डिसिजन आमी स्पीकर सर घेवपाक शकतले. कोर्टे स्पीकर सर, ओदोच्यान ऑनरेबल सीएमाची रिप्लाय आयकता आनी जो क्वेश्चनाची रिप्लाय बाब सुदीन ढवळीकाराक दिल्या ती पळयता. द आन्सर विच हॅज बीन रिप्लाय टू अ पॉइंटेड क्वेश्चन इज क्वायट वेग टू बाब सुदीन ढवळीकर्स क्वेश्चन. स्पीकर सर, कोविड आयली हाजेर आमकां कांय करूंक मेळूं ना, देशभर संकट आयलो, पूण गोंयां कशी आयली हें सगळ्यांक खबर आसा. तातूंत स्पीकर सर मार्चान स्कूल सुरू जाल्लें, लॉकडावन जालें. वी आर 5 months ओल्ड आनी 5 म्हयन्यान आमी अजून चिंतता कितें करपाचें, कशें करपाचें. स्पीकर सर, 10वेचे कोण बसतात भुरगे, आमचीं भुरगीं 10वेक आसात, 12वेक कोण बसतात, 3rd इयराक कोण बसतात. क्रुशियल एग्जाम्स वीच दे आर कमिंग इन टू दीस पर्टिक्युलर इयर इज अ फूड फॉर थॉट. स्पीकर सर, इक्वेलिटी ऑफ एज्युकेशन समज म्हणटा जाल्यार बाय नाव द सर्वे शूड हॅव बीन कंप्लीट. आमी इंटरनल सर्वे केल्ली IT आसतना आनी तेन्ना आमकां कळिल्लें की 25% वयर लोकां कडेन स्मार्टफोन ना. मुख्यमंत्र्यान ते कॉन्ट्रडिक्ट करचे. 10% सुमार लोक आसा बापूय जांच्या कडेन स्मार्टफोन आसात ते सकाळीं कामाक वतात, सांजचे येतकर भुरग्याक फोन दिता की तांचे कडेन दिवपाक आनी फोन ना, दे कांट अफोर्ड इट. हे ह्या वर्साची स्टडी न्ही स्पीकर सर, हे फाटल्या वर्साची वेन आय वॉज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ IT मिनिस्टर, वी वर ट्रायंग टू पुट फायबर टू द होम, वी वर ट्रायंग टू क्रिएट वायफाय स्पॉट्स, वी वर ट्रायंग टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स. हे सगळें करपाचें येवजण आशिल्ली. पूण आज स्पीकर सर आमी जेन्ना वी आर रनिंग थ्रू दीस, आमी एक तांबडी सुर्ला कोण तरी भुरगीं वयर रेनकोट घालून शिकता, लर्निंग करता आमी सांगता. डिजिटल लर्निंग हॅज टू बी एक्सेप्टेड, दॅट इज द ओनली मोड. तातूंत कितें जाला स्पीकर सर, 18A समज बा प्रसाद गांवकाराचो स्टार क्वेश्चन आयचो पळयलो जाल्यार सब आन्सर C, government is saying, education department is saying that the infrastructure is not ready because network equipments, optical fiber has to be replaced. We have to find the faults. We have to improve the faults. We have to improve the network connectivity. ह्या रिप्लायचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटान दिल्ले आसा. when chief minister is on record that he is trying to give us सगळें चालू आसा म्हणून. स्पीकर सर, आज भुरग्यांचे प्रेशर 3 आसा. एक, तांच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. दुसरें, सायमल्टेनियसली schools have collected fees. I had written a letter to the chief minister also that fees have been collected, is being collected. Third, Speaker sir, the circulars which are being issued by the department from time to time, which is confusing the schools and the children. Honorable CM म्हणटा टिचरींग आयिल्ले ऑनलायन कंटेंट करपाक MHRD गायडलायन्सा प्रमाणे. पण 23 जुनाचो सर्क्युलर डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचो म्हणटा की if it is required, the teacher may go to the house of that particular student म्हणून, which violates the guidelines also of the MHRD and the lockdown. Speaker sir, परत तोच सर्क्युलर म्हणटा की तूं आतां पर्यंत कोविड सोंपता पर्यंत तुम्ही डिजिटल लर्निंग करा. कोविड सोंपतकर ह्या टिचरांनी सगळो सिलेबस परत, आय एम रिपीटिंग दिस स्पीकर सर, सगळो सिलेबस परत भुरग्यांक शिकोवचो पडटलो वेन द करिक्युलम एज्युकेशन सिस्टम स्टार्ट्स. म्हणजे आतां टायमपास चल्ला, शिक्षण आतां चल्ला ते सिरियसली घेवपाचें. थंय बाब सुदीन ढवळीकर उलयता आस्किंग फॉर एग्जाम्स. आर दीस टू बी टेकन सिरियसली ऑर आर वी गोइंग टू हॅव ऑफलायन एग्जाम्स लेटर? ताच्या खातीर स्पीकर सर म्हाका तरी दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज द गव्हर्मेंट हॅज टोटली फेल्ड. SOP वायज वी डोंट हॅव एनी थिंग्स इन प्लेस. Infrastructure we were not able to provide.
I am asking the Chief Minister very clearly, very pointed, Speaker sir. Syllabus गोंयाची भुरगीं 3 चड करून बोर्ड 10वेचो करता. एक गोवा बोर्ड, एक CBSE, एक ICSE. या तीनूय बोर्डा बद्दल might be independent boards, but it is the government of Goa. I would like to know from the Honorable CM what is being taught about the syllabus content for this particular year for the students, especially who are in 9th, 10th, 11th, 12th, or 2nd and 3rd year, because this will be crucial years for them to go ahead. Number 2, whether the government has done a survey to check whether the school children have access to laptops or to smartphones. If so, ताणे समज या 5 महिन्यान सर्वे केला जाल्यार ताणे सांगचे along with internet facilities if they have been provided. तिसरें स्पीकर सर इज टिचरींग ताणें आतां परत घरा रावपाक लायल्या कित्याक एक खंयच्या तरी स्कुलान मेळ्ळी पूण तातूंतल्यान ऑलरेडी 5 स्टाफाक जाले 4 टिचर 1 पिवन हांकां ऑलरेडी वेरियस स्कुलांनी कोरोना पॉझिटिव्ह केसी मेळ्ळ्यो. आज स्पीकर सर त्याच टायमार स्कूल बंद आसतना आनी इकॉनॉमिक क्रायसीस आसतना वी आर आस्किंग द पेरंट ऑफ द चायल्ड to pay the fees of education. People have clearly in aided schools, in private schools they have paid. Hajer sarkaracho kide niyantran asa. And as far as online, whatever is done for the last 5 months, whether the Chief Minister is monitoring, and August 17 magir samaj chalu zali, zala you normally have a group of education is coming together to make your curriculum ready. Taji sadhya paristhiti kide asa. स्पीकर सर ताणें फीजचो विशय सांगलो. एडेड स्कुलांनी जर कोण फीज घेता आसत जाल्यार तांच्यांनी कंप्लेन दिवची. स्पीकर सर आयज पर्यंत सगळे जाण सांगतात की एडेड स्कुलां जी आसा ही प्रायमरी लेवलाचेरय फीज घेता. आतां ऑनलायन शिकोवपाकूय फीज घेता म्हणटा, बट एकटो सुद्दां कंप्लेन दिना. म्हजें सरळ म्हणणें आसा. तुम्ही काढा. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन शुड डू इट बिकॉज द चाइल्ड द पेरेंट इज स्कॅर्ड. न्ही हांव तेच सांगता. एका सुद्दां एडेड स्कुलांत ऑनलायन शिकोवपा खातीर पयशे घेवन उपकार ना, कारण तांकां सगळे पेमेंट्स जे आसा हे गव्हर्मेंट करता आनी ऑनलायन शिकोवपा खातीर पेमेंट कसलो लागता. म्हाका दिसता टिचराक ऑनलायन व्हिडिओ काडून घेवपा खातीर पयशे लागना आनी मॅनेजमेंटानूय पयशे घेवचे न्ही. आनी कोण जर घेता आसत म्हणजे आमी जर एखाद्याक म्हणटा की तूं आमी ऑनलायन शिकोवपा खातीर जर स्कुलाची कोणाची कंप्लेन येयली आसत ताच्या स्कुलाचे आमी परमिशन विथड्रॉ करता. आय वूड सजेस्ट तुम्ही रँडम चेक करात. आमी रँडम चेक करता, बट कोणाची तरी कंप्लेन येवपाक जाय. आमी नाही म्हटल्यार आनी चेक कशें करतले, कोणी तरी फुडें सरून सांगूंक जाय न्ही. From Director of Education, you can definitely ask for your ADIs to go and look and inspect it. Easily मेळटा. अरे विचारतले म्हणजे कोणाक विचारतले? आमी चडांत चड फोन करून स्टुडंट्सांक विचारूं येता, आमी चडांत चड तेंच्या पेरंट्सांक विचारूं येता, पण आमकां कळटलें कशें की बाबा हय फीज घेता म्हणून. PTA. Some schools do a lot of work. Then go sort of product. So you make a study on that. You can't say to suddenly. ना तू फीज घेऊ शकना. Once again, you have to check how much work they are doing. Some people are doing a lot of work. Some people are not doing anything. पळय You have to check it. ऐक हांव तुका एकूच सांगता. तू चड काम करता म्हणून आमी पयशे घेतले हे सांगू शकना. थोडे कमी काम करता, सगळ्यांचें काम आसा. सगळ्या टिचरांनी काम करपाक जाय. You will have to check it. ऑफकोर्स आमी चेक करता ते. Speaker sir, एक minute. Private aided schools जायते काम करतले. हांव तुका एकूच सांगता, त्यांनी जे म्हटलें आनी बाप आमदार रोहन खंवटे हांच्यांनी जे विचारलें, आमकां सगळ्या स्कुलांनी म्हणजे स्टार्ट फ्रॉम द जून टू टील जुलय एंड पर्यंत तांच्यांनी मागीर तो खंयचोय टिचर आसूं न्ही, इवन दो तो खंयच्या सब्जेक्टाचो टिचर आसतलो, म्युझिक टिचर आसतलो, तो PE टिचर आसतलो, हाजो रिपोर्ट जो आसा हो 30 जुलय पर्यंत डिपार्टमेंटा कडेन पावपाक जाय. हे स्ट्रिक्टली आमी सांगला की फाटल्या 2 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तांच्यांनी ऑनलायन आनी ऑफलायन मोडात किंवा प्रायमरी शिकयता आसत जाल्यार वर्कशीट कितल्या भुरग्यां कडेन पावले, कितलो सिलेबस कवर केलो, आनी जर खंयचेय भुरगे एखाद्या वेळी डिवायस ना म्हणून उरला जाल्यार ते खंयचे भुरगे उरला आनी ताच्या खातीर फुडली स्ट्रॅटजी कितें हाजो आमकां सगळो रिपोर्ट हो 30 जुलय पर्यंत आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन पावतलो हे हांव तुका निश्चितपणे सांगता. आतां जी अनएडेड स्कुलां आसा, अनएडेड स्कुलाच्या बाबतीत आमी डिसिजन म्हणजे तेंचे एवरी इयर 10% फीस वाडटाली. हाजें डिसिजन डिसेंबरान जाल्लें, तेन्ना पॅन्डमीक नाशिल्लें, बट तरी सुद्दां परत आमी सगळ्या स्कुलांक कळयलां की तुमी 10% जी फीस वाडयली आसात ती वाडूं नाका. तुमी फीस जी आसा ही स्ट्रिक्टली लास्ट इयर फीस आसली ताजेरूच रावचे. आनी त्याच्या खातीर परत आमी तांकांय बरयलां
की अनएडेड जरी असले जाल्यार तुमकां तुमी टिचींग जेन्ना करताले जी फीज घेताले ती तुमकां ऑनलायन किंवा ऑफलायन शिकोवपाक एडिशनल फीज घेवं नाका, हें बी आमी अनएडेड स्कुलाक कळयलां. त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान जर आमकां कोणी फीज घेताना जर मेळ्ळो एडेड स्कुलांतली जाल्यार तेजी अवश्य कंप्लेन करची. तुवें सांगला ते रिपोर्ट जे आसा हे आमकां 30 तारखेपर्यंत मेळटले. दुसरी मेजर जी आसा, गोवा बोर्डान ऑलरेडी डिसिजन घेतला 9th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड 11th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्ड हाजो 30% सिलेबस जो आसा हो कट केला. कन्सर्न स्कुलांक ऑलरेडी गोवा बोर्डांतल्यान डिसिजन जे आसा आनी डायरेक्शन हे गोवा बोर्डांतल्यान गेला. त्या खातीर तो सिलेबस खंयचो आसतलो हाजेरूय तांच्यांनी ऑलरेडी तांकां कळयलां. फक्त कन्सर्न इतकोच आसा की आतांच्या ऑनलायन मोडांत खंयचो जर स्टुडंट्स चुकोन म्हणजे स्पेशली विथ द 10th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्ड जर उरला आसत जाल्यार ताची काळजी पर्टिक्युलरली त्या टिचरान घेवची. म्हणून हय खंय तरी आमी गायडलायनीन म्हटलां एखादो स्टुडंट्सा कडेन जर डिवायस नासत जाल्यार त्या टिचरान पर्सनली वचून ताका जर विचारपाक जाय आसत जाल्यारूय ते विचारचे. हें आमी म्हटलां, आमी ना म्हणना त्या बाबतींत. बट त्या पर्सनली एकूय स्टुडंट जो आसा हाजो सिलेबस खंयसरूच मिस जावचो न्ही ताका हाज्या खातीर सगळी डायरेक्शन्स डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दिल्ली आसा. Speaker sir, minute you are giving an option of going to the child's house, that means the online issue is lost. So what is the direction? भुरग्यान कितें समजुचें? एकूच मिनिट स्पीकर सर, एकूच मिनिट, I'll just complete. भुरग्यान कितें समजुचें कित्याक एज्युकेशन बिकम हातून पॉलिटिक्स नाका, पूण इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक दॅट चीफ मिनिस्टर इज टू गिव क्लॅरिटी. कित्याक एज्युकेशनान आतां पर्यंत इतलें कन्फ्युजन जालां, टीचर्स आर कन्फ्युज्ड, स्टुडंट्स आर कन्फ्युज्ड, पेरंट्स आर कन्फ्युज्ड. आनी ताज्या खातीर मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिटी दिवची. कित्याक हे जे सर्क्युलर येवंक लागल्या, वर्कशीट्स बाकीच्यो दिवच्यो, ऑनलायन करच्यो न्ही. पयलें म्हणल्यार तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जी सायबर एज ताणें म्हणल्या नाल्यार आनी खंयची स्कीम म्हणल्या, वी नीड टू एन्श्युअर दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल बाय हूक ऑर क्रूक. गोंयांत फक्त कोरोना येवना स्पीकर सर, देशभर आयला, जगभर आयला. बट इनिशिएटिव्स हॅव टू बी टेकन, नॉट टू कन्फ्यूज, टू मूव पीपल अहेड. स्पीकर सर, बदल त्यांनी सांगले ते तांबडे सुर्ला न्ही तर तो फोटोग्राफ जाल्लो तो सुर्ला 70तलो. माननीय खाशे आसा तांच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतलो तो, कारण सुर्ला 70 एकदम टॉपाचेर आसा. हांव तुमकां मुद्दामून कळपाक फॉर एग्जाम्पल पूण तेकाच लागून सांगता, कारण थंयसर जर एखादो टीचर जर एकूय दीस गेलो ना जाल्यार त्या भुरग्यांची परिस्थिती कितें जातली. कारण ते एक तर ते हांगा पणजेच्यानूच म्हाका दिसता आमचे 100 किलोमिटराच्या वयर आसा आनी थंयसर जर टिचरूच गेलो ना, त्या परिसरात जी भुरगीं रावता तांच्या खातीर कनेक्ट आसा, डिवायसचो विशय आसा. त्या भुरग्यांकडे खंय तरी हाजो अर्थ आमी ऑनलायन जे आसा पळय डिस्करेज करूंक ना. एखाद्या कडेन डिवायस नासत जाल्यार टिचरान वचून तेजी चवकशी करपाक जाय. त्या खातीरूच म्हणजे आमचो प्रत्येक फावटीचो SOP आसतलो किंवा सर्क्युलर आसतलो हो थोडेसो वेगवेगळ्या पद्दतीन आसतलो, बट आमकां सगळ्या भुरग्यांची काळजी आसा. आमकां सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे 10th स्टँडर्ड आसा 12th स्टँडर्ड हांची स्पेशली काळजी आसा आनी तांचो सिलेबस पुराय जावपाक जाय. हाज्या खातीर एड्युकेशन डिपार्टमेंट आपल्या परीन म्हणजे सर्वतोपरी आमचे टिचर्स आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट काम करता आनी त्याच धर्तीचेर आमी सगळ्या टिचरांकूय बी ह्या पद्दतीत कामाक लायल्ले आसा. स्पीकर सर, लास्ट वन, म्हाका एकूच CMक सांगपाचें आसा की आज आमी 5 म्हयने एज्युकेशनाचेर उलयता, इज लुकींग वी आर प्लॅनिंग फॉर द नेक्स्ट इयर. अंदूय भुरगीं आसा नाल्यार CMन डिसिजन घेवचें लायक केरला मॉडल एनीबडी की ह्या वर्सांनी शिक्षण ना, नेक्स्ट आमी सरळ पास म्हणून तुमी ना जाल्यार स्पीकर सर 5 म्हयने जाले. Intranet, what he is talking about, our honorable leader of opposition, is available at last point with pop locations at village level. थंयच्यान लोकल केबल ऑपरेटर्स घेवन डायरेक्ट ओडपाक 1 म्हयनो पुरो स्पीकर सर. लेट हिम गिव अस अ फ्री एंड वी विल डू एन शो. कशें करप तें हांव दाखयता स्पीकर सर, बट ही हॅज टू मूव अहेड. कित्याक ऑनलायन कॅनॉट चेंज, ऑनलायन करचीच पडटली. आनी आमी फर्स्ट ग्राफार आसा, द फर्स्ट कवर आसा. लेट अस वर्क पॉझिटिव्हली फॉर दॅट एंड लेट अस गेट इट गोईंग स्पीकर सर. इंट्रानेट इज द इजिएस्ट with primary schools which can be clubbed together to get small community learnings with proper online facilities provided. Speaker sir, सगळ्यो पॉसिबिलिटीज ज्यो आसा ह्यो आमी पळयता. विजय, वन सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, सगळें आयकून अशें दिसता की कोरोना व्हायरसा खातीर ऑनलायन एज्युकेशनाची गरज पडटली अशें मुख्यमंत्र्यान चिंतूंकूच नाशिल्लें. लेट कळ्ळें. कित्याक जेन्ना जॉयंट ऑपोजिशन मिटींग जाल्ली तेन्ना हें इंट्रानेट वापरून लोकल केबल ऑपरेटरां कडच्यान आमी मागून घेवं येता हें आमी ताका ताजे घरान सांगिल्लें आहा. आनी ताजें मागीर कांयच एक्शन जावंक ना. टिचरी जी तांकां प्रिपेर करूंक जाय आसलें ऑनलायन एज्युकेशना खातीर वेरियस टिचींग एड्स त्या टिचरींक तुमी सर्वेक धाडले. सर्वेचो फायदो कितें जालो स्पीकर सर? सर्वेचो फायदो कांयच जावंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी टिचर आतां इन्फेक्ट जावपाक लागले.
जो आपलो गुरु म्हणटा मनोहर पर्रीकार ताणें ती सायबर एज स्कीम हाडिल्ली, ती स्कीम ह्याच वर्सा तुमी न्हिदयली. कित्याक न्हिदयली? आतां मुख्यमंत्री सांगता की आपूण लॅबॉरेटरी घालतलो म्हणून, लॅब्स, कॉम्प्युटर लॅब्सान सोशल डिस्टन्सिंग जातलें काय कोरोना व्हायरस आनी स्प्रेड करतलो तो मांगोर हिलार जाल्ले ते भशेन, ते ग्रेड सेपरेटर इनॉग्रेट करूंक गेल्लो ते भशेन. स्पीकर सर, सरकार खंयच्या खंय आहा, हो डिसओरिएंटेड सरकार घुसपला आनी भुरग्यांकूय घुसपायता. MHAच्यो गायडलायन्स सिलेक्टिवली यूज करतात. जाय तेन्ना MHA, जाय तेन्ना MHAचें नांवूच ना. जेन्ना ऑनलायना खातीर आतां आमकां तुमी सांगतात की 27 तारीख आज, 31 तारीख मेरेन तांकां घरा दवरल्या म्हणून इश्कॉलांक, भुरग्यांक, कोण ते टिचरांक. सो तुमी सो टिचरांचो तुमी सूट घेतात काय? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान 2-3 आन्सरां दिवंक जाय आनी एक कॉन्क्रीट दिवंक जाय. वाय इज इट नॉट ओपनिंग अप सायबर एज स्कीम? गरीब जनतेक आज स्पीकर सर एक तरुण भारताचे फ्रंट पेजीचेर एक दीस न्यूज आयिल्ली की एक भुरग्याक टॅब अफोर्ड जायना म्हणून ताणें जीव दिलो म्हणून आत्महत्या केली म्हणून. स्पीकर सर, हे चूक. हांव परत सांगता, चूक जी तर तरुण काय ना, भारताची स्पीकर सर, न्यूज आयल्या ती 100% चूक. स्पीकर सर, स्पीकर सर, I am आय on ऑन my रेकॉर्ड. तरुण भारतात चुकीची बातमी आणि दुसऱ्या दिवसा त्यांनी क्लॅरिफिकेशन breach of privilege त्या तरुण भारताला विचार हाडून. स्पीकर स्पीकर सर, सर, नाका जाल्यार तरी सांगचे न्ही. स्पीकर सर, तरुण मुख्यमंत्री भारतात आवाज दुसऱ्या दिसा चुकीची बातमी म्हणून आवाज हाडला. वाडयलो स्पीकर सर, हांव नाका. सांगता, आवाज वाडोवपाचो ना. स्पीकर घुसमटला सर, तो. स्पीकर सर, हो पयलीं सांगता, failure तरुण मुख्यमंत्री, भारत फटींग हो उलयता. फक्त ह्या मायनिंगाचे बाबतीत ट्रिपी सांगतलो. दिसतालो. कारण तरुण भारतात ऑनलायन दुसऱ्यांच्या एज्युकेशन, आमी ऑनलायन स्पीकर एज्युकेशन सर, जेन्ना चिंतपाक माझ्याकडे गेले, कोणी तेन्ना आत्महत्या मायनिंगाचे करतलो, आमी ट्रिपी, खबर घेवचे ना. जेन्ना तो कितें झाडां उलयता कापपाक ते. भोंवतालो. स्पीकर सर, ते कळपाक कांयच जाय. वेगळं वापरूंक तो ना. जेन्ना एखादो जो आरोप आवाज- जो आसा, आवाज तरी वाटून स्पीकर मला सांगता. त्यांनी सरकाराचेर कोण म्हणटा घालतले. आवाज दिया? कारण खंयची बातमी जाय ती बातमी हाडटले आणि ते सरकाराचेर येतले. हे घे खबर मरे, घेवचे एक्शन ना. घे मरे. एक्शन कित्याक घेवना? त्यांनी दुसऱ्या दिसाचे क्लॅरिफिकेशन दिला. चुकीची बातमी आहे. आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटात स्पीकर- टीचर्स जे स्पीकर आसा, सर, स्पीकर सर, ते वचून म्हाका आयल्या. एक पॉइंटेड क्वेश्चन हा. स्पीकर सर, सायबर हांव एज परत सांगता, ते मनोहर वचून आयल्या पर्रीकारान थंयसर. सायबर एज आणि स्कीम पळयला, स्टार्ट केल्ली. म्हणजे त्यांनी मोबाईल ती तो ओपन दिवंक करता काय ना? तो चुकीचे सांगता. स्पीकर त्यांनी सर, चुकीचे सांगता स्पीकर सर. स्पीकर त्या सर, खातीर लोकांक गुमराह करपाचो प्रयत्न करचो स्पीकर न्ही. सर, स्पष्ट कितें आहा ते उलोवचे. स्पीकर जर उलयता सर, आसत एज्युकेशनाचेर, जाल्यार एज्युकेशनात राजकारणाचें एक- न्ही. एक म्हाका मिनिट दिसता, स्पीकर सर. I'm on उगीच my कितें list. उलोवचो Sir, उलयतना. he has not suicided स्पीकर सर, because of ताका that voice. सांग. आरोप करता आसतना सारकें करचें म्हणून. क्लॅरिफाय. स्पीकर सर, म्हजो एक पॉइंटेड क्वेश्चन आहा. मुख्यमंत्र्यान आवाज व्हडलो केलो. पॉइंटेड क्वेश्चन आहलो, सायबर एज स्कीम तूं परती ओपन कित्याक करना? जेन्ना लोकांक टॅबांची गरज आहा, चड करून गोर गरीब जनतेक, सर्वसामान्य मनशाक जेन्ना टॅब म्हणटा ती मेळपाक कुस्तार जाता. बाबा रवी नायकान सांगिल्लें आहा. अशे टायमार ती सायबर एज स्कीम जिती करपाची, रिवायव करपाची, आनी तो स्टार्ट करपी तुजो गुरू म्हणटा तूं. गुरू पौर्णिमेक ताका पांय पडला आसतलो तूं. सो ती स्कीम तूं कित्याक ओपन करना? सांग म्हाका. स्पीकर सर, हय म्हणटा हांव ते सांगता परत. सायबर एज स्कीम जी बंद केली, सायबर एज स्किमीचेर कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो पेरंट्सां कडल्यान आयल्यो. सायबर एज स्किमीच्या बाबतीत कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो टिचरां कडेन आयल्यो, विच इज ऑन रेकॉर्ड. म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या रिकॉर्डाचेर आसा. हांवें डायरेक्टली डिसिजन घेवंक ना स्पीकर सर. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सजेस्ट केल्लें की सायबर एज स्कीम जी आसा की बऱ्योचश्यो कंप्लेनी, वेगवेगळ्या बाबतीत कंप्लेनी ज्यो आसता आणि त्याचो यूज, त्याचो सर्वे केल्या उपरांत तेंच्यांनी सांगलेलो की कितल्या पद्दतीन मिसयूज जाता हो त्याच डिपार्टमेंटात सांगलेलो. तेन्ना कोविड आसले, म्हणून सांगता, तेन्ना कोविड आशिल्ले. तेन्ना कोविड आता नासलें. कोविड आहा पण म्हणून म्हणटा स्पीकर सर, हांव ते हांव मोगान परत ना सांगपाक स्कीम. सोदतां. हांव सप्लाय करना स्पीकर कॉम्प्युटर. सर, आय एम ऑन माय लेग नाव. कॉम्प्युटर तुमचेच सप्लाय सर, आय एम ऑन माय लेग. You didn't know that time when I was on my legs. हांवें तेजें ऐकलें, ताका आतां ऐक म्हणून सांग. स्पीकर आसलो. You sit. स्पीकर सर, ताणें सांगलें की आमी 11,000 टिचरींक म्हणजे पुराय ट्रेनिंग दिवपाचें काम जें आसा हें आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटान केलें की ऑनलायन कशा पद्दतीन आमी एज्युकेशन दिवपाक शकता हाजें ट्रेनिंग जें आसा पुराय टिचरींक म्हणजे आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दिलें गेलें. आनी ताज्या उपरांत म्हणजे व्हिडिओ कशा पद्दतीन तयार करप आनी ऑनलायन मोड कशें आसतलो. म्हाका दिसता गोंयांतलें एकमेव राज्य आसतलें गोंय देशांतलें की ज्यांच्यांनी 100% टिचरांक की ऑनलायन एज्युकेशन जावपा खातीर ट्रेनिंग दिवपी हें गोंय एकमेव राज्य आसा. हांव मान्य करता की तांचे कडेन डिवायस ना. ताजेर जो आमचो सर्वे रिपोर्ट येतलो त्या सर्वे रिपोर्टाच्या उपरांत आमी जर खरेंच म्हणजे ज्या बाबतीत जी गरज आसा की फुडलो सगळो कोविड, पोस्ट कोविड हाजेर विचार करता आसतना निश्चितच म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या टिचरांच्या सजेशनाच्या उपरांत हाजेर निर्णय जो आसा तो निश्चितच घेवं येता. म्हणजे राज्याची आर्थीक परिस्थिती जरी कठीण आसली
सुद्धा एड्युकेशनाच्या बाबतीत आम्ही कमी पडचे ना, पण हाजे डिसिजन जे आसा हे आमकां एड्युकेशन डिपार्टमेंटाकडे दिवनी निश्चितच आम्ही जर डिवायस दिवचे पडले आसात जाल्यार डिवायस दिवपा खातीर आमी तयार आसा, पण तांकां खरोखरूच जेका आमी गरज आसा ह्या लोकां खातीर आमकां मदत करपाक जाय, कारण हे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता, कारण जेका गरज आसा ताका मेळपाक जाय ह्या तत्वाचो हांव आसा, म्हणूनच निश्चितच सायबर एज स्कीम रिवायव जावंक शकता. हांवें सांगलें की सायबर एजच्या जाग्यार नवीन स्कीम आसतले. सायबर एज सरसकट सगळ्यांक डिवायस दिवपाची गरज ना, पण निश्चितच एका डिवायस गरज ना म्हाका तें नांव दिवपाची, आमकां दिता आसतना जेका गरज आहा ताका म्हटल्यार आमी डिवायस जो आसा हो निश्चितच एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या सजेशनाच्या उपरांत आमची दिवपाची तयारी आसा. स्पीकर सर, स्टार क्वेश्चन नंबर 2. No, enough. Minister, enough. No. Palyakar, star question number 2. सभापती महोदय, हांव विचारूंक सोदतां स्टार एलएक्यू नंबर 2B. Star question number 2B. Minister for Labour. Sir, per cyclostat. सभापती महोदय, ह्या प्रश्ना फाटली पार्श्वभूमी हांव हांगासर विशद करतां. मुद्दो असो आसा, गोंय इमारत आनी इतर कामगार कोविड-19 मदत येवजण, जाका आतां गोंयकार लेबर गेट स्कॅम म्हणून समजता, ही येवजण बांदकाम क्षेत्रांत काम करपी कामगारां खातीर म्हणून दिनांक 5 जून 2020 ह्या दिसा माननीय महसूल मंत्री मॅडमीन विधान केल्लें. तातूंत 9,393 लाभार्थी आसात, तांकां एकूण रुपये 5,60,00,000 इतकी रक्कम लाभ जाल्या. पण म्हाका उत्तर मेळ्ळां तातूंत 7,335 जाणांक 4,41,00,000 रुपया मेळ्ळ्या. आतां मदले 1,19,00,000 रुपया खंय गेले ताजो हिशोब अनुत्तरीत आसा. सभापती महोदय, दिनांक 28 मार्च 2020 ह्या दिसा माननीय मंत्री मॅडमीन ह्या येवजणे बद्दल माहिती दिवपाक 4 वेळा ट्वीट केलें आनी सांगलें की बहुतांशी कामगार हे पेंटर आनी सहाय्यक आसात. तथापि खरे कामगार बिचारे ट्विटर खंय पळयतात, तांकां खरें म्हणजे हाती वयल्या पोटाचे लोक ते, तांकां काम करतले काय ट्विटर पळयतले. पूण बीजेपीच्या कामगारांक ही खबर आशिल्ली. हातूंत सभापती महोदय, आमकां माहिती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे श्रीमती मोहिनी तारी हेल्पर, पाळी, कोठंबी. सांग तर नाव घे तूं, म्हाका काय हरकत ना, पण बीजेपीचे कामगार म्हणून वेगळे ना, सगळे कामगार आसात. श्रीमती मोहिनी तारी हेल्पर, पाळी, कोठंबी तुमच्या मतदारसंघात. आमच्या ऑपोजिशन लिडरांक ती नाव घेता. श्री मंगेश सोडणकर, पेंटर, विद्यमान पंच, ओशेल पंचायत म्हजो मतदारसंघ. हाजो खरो व्यवसाय हो नुस्तें विकपी. आतां पेंटर कसो जालो तो म्हाका कळना. मंत्र्यान बी ताका आपोवन व्हेल्लो काय कितें पेंटींग करपाक कितें तें कांय म्हाका खबर ना. श्री सदानंद बागकर, रेवोडा पंच, ब्लँक आसा, काम कितें तें उत्तर दिवना. श्रीमती मनीषा नायक, झेडपी कॅन्डिडेट, हळदोणा, कामगार रजिस्टर दाखयता. सभापती महोदय, आमच्या पार्टीन आनी कांय एक्टिविस्ट हांणी जेन्ना हो घोटाळो उगडकीक हाडलो तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान विधान केलें की आनीक 4 सरपंच हातूंत सामील आसात ते कोण. येवजणेचे पयशे जांकां वितरीत केल्या तांची जुजबी
जाणीवपूर्वक व्यक्तिशः माहिती घेतल्या अशें दाखयला, पण खात्री करून घेवना. सभापती महोदय, हाजेर म्हजे 3 पुरवणी प्रश्न आसात. वो सगळो जो चुकीचो प्रोसिजर केला तो कोणें? माननीय मुख्यमंत्र्यान, मुख्य सचिवान, कामगार सचिवान, कामगार कमिशनरान, काय माननीय मंत्री मॅडमीन? स्वाभिमानी गोंयकारांनी विविध कराच्या रुपान, उदाहरणार्थ विजेचें बिल, उदकाचें बिल, GST अशे अनेक कर काबाड कश्ट करून भरिल्ले आसात. तांकां हक्क आसा जाणून घेवपाक की तांच्या पयशाचो विनियोग हे सरकार कशा तरेन करता. आणि म्हणून एक ह्या नात्यान हांव समस्त स्वाभिमानी गोंयकारांच्या वतीन विचारता की ह्या सगळ्या गैरव्यवहाराक जबाबदार कोण? पुरवणी प्रश्न 2 सभापती महोदय, क्वेश्चन बी चे उत्तर चुकीचे आसा. कितक्या कामगारांक वितरण जाला हाजेर माननीय मंत्री मॅडमीचे उत्तर जुळना. पुरवणी प्रश्न 3, व्हेरिफिकेशन आता केला, पयलीं कित्याक करूंक ना? हे जे पयशे आसात ते सरकारान वसूल केल्या की तांणी आपण जावन परत केल्या? हो जो गुन्हेगारी स्वरुपाचो केशी आसात ताजेर कितें कृती करतले? आनीकूय ह्या येवजणेचे पयशे वितरीत जावपाचे आसा काय कितें? सभापती महोदय, माननीय मॅडमीन हाजेर उत्तर दिवचें अशी हांव विनंती करता. Speaker sir, first let me make a clarification here. Like the opposition keeps saying it's a Labourgate scam. But let me assure you, first and foremost, it's not a scam. So I don't know, I'm making it very clear to you, it's not a scam. And if you're confused with the numbers, and you have said the number of beneficiaries under BOCW, the COVID-19 scheme, is 7,335, okay? Now, the actual beneficiaries were 13,477 were the actual beneficiaries. But, however, 1,744 transactions failed because of certain bank details which were not complete. So, the total amount is 7,355 were the actual transactions. Yeah, 7,355. Not 35, 55 were successful, and the amount which was dispersed to them was 4 crores 41 lakhs and 30,000. Now the other question you asked, what procedures were followed? So the procedure here which was followed was, they were asked to give a self-declaration. So, yeah, so whoever was involved in construction, they were asked to give a self-declaration, and the self-declaration was collected from the individual people. And we had a special camp for registration. So the inspectors went to different panchayats to collect information from them, the number of laborers that were there, because from the panchayats, I think you get correct information of how many laborers were there in each constituency. Speaker sir, काय ना, स्पीकर सर, म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय. तुम्ही एक कंपनी अपॉइंट केली, लेबर नेट, for doing training of these workers. And that company was supposed to be paid, म्हणजे ट्रेनिंग करता त्या वर्करा फाटल्यान 4,800 रुपया कंपनीक 4,800 वर्कराक अशें पे करपाचें. म्हाका इन्फॉर्मेशन दिलां, म्हजो एक क्वेश्चन आसा, आय ऑल्सो हॅड ए क्वेश्चन. म्हजो इन्फॉर्मेशन दिलें तेन्ना तुम्ही ट्रेनिंग पिरियड दाखयला पळय, 29 फेब्रुवारी 13 एक फाटी 12 पंचायत, एक फाटी 6 पंचायत, एक फाटी 7 पंचायत, तेन्ना आशिल्लो जिल्हा पंचायतीचो कोड ऑफ कंडक्ट असताना ट्रेनिंग प्रोग्राम कसो केलो, आणि नॉट ए सिंगल वर्कर. सर मातसो इंटरप्ट करता, म्हाका खबर आसा म्हणून तो विशय, कारण ही ट्रेनिंग पिरियड जो आहा पळय न्ही, ही खूब पयली ट्रेनिंग घेतली. इट इज नॉट विदिन दॅट पर्टिक्युलर पिरियड, कारण ही एजन्सी सुद्धा अपॉइंट केल्ली आहा पळय न्ही, इज देन म्हाका इतलेंच जाय, तुम्ही 4,800 रुपया कंपनीक पे केल्या, 4,800 रुपया ट्रेनिंग पे करूना. यू आर पेड 2.48 crores काय कितल्या कंपनीक पे केल्या. एका वर्कराक तुम्ही सर्टिफिकेट दिवना, एका वर्कराक तुम्ही 4,800 रुपये पे करूना. सो हाव इट इज पॉसिबल?
No, sir. Once the training is done, they get the money. Once they attend the training, the money is given to the people who come for the training. How much money? स्पीकर सर ती एजन्सी जी अपॉइंट केल्या पळय न्ही ती एजन्सी अपॉइंट केल्या पळय न्ही ताजी इन्क्वायरी ऑलरेडी मिनिस्टरान सुरू केल्या तेजी फुडली इन्क्वायरी करपा लायता हांव. कारण कितें जालां की तांच्यांनी गरज ना इन्क्वायरी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करता डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चालू केल्या मॅडमीन डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चालू केल्या ताजी आनी त्या खातीर तिणी जो ताका पेमेंट ट्रेनिंग केल्या उपरांत पेमेंट दिवपाक जाय आसलो आनी बाकीचे जे विशय आसा ते भितर बरेचशे विशय पेंडींग आसा हे केल्या तिणी. And LabourNet is most for registration actually. स्पीकर सर मंत्र्यान 5 जुनाक स्टेटमेंट काडिल्लो 5,60,00,000 म्हणून आज मंत्री म्हणटा 4,41,00,000. हो घोळ जाला म्हणून हे स्कॅमूच म्हणून लोक आयुक्तान एफिडेविट फायल केल्ले आहा. स्पीकर सर हे स्कॅमूच व्हेरीफाय करप ना म्हणटा ते कित्या वयल्यान आमदारा कडेन व्हेरिफिकेशन मागता तुम्ही वर्करांक कशेंच दिले तुमचे वर्कर इलेक्शनाक उबे राविल्ले पेंटर कशे जाले वर्कर खंयचे ट्विटराचेर येवंक शकता. स्पीकर सर हाका हाऊस कमिटी जाय सीबीआय इन्क्वायरी जाय हे दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट स्कॅम्स. स्पीकर सर त्या एजन्सी जी एजन्सी अपॉइंट केल्ली लोक आयुक्तान हे धरिल्ले आहा जी एजन्सी अपॉइंट केल्ली त्या एजन्सीचे ते काम आशिल्लें आणि त्या एजन्सी ते काम करून सर लोक आयुक्तान म्हणला की सिरियस इरेग्युलरिटीज जाल्ल्या. स्पीकर सर एजन्सी एफिडेविट फायल केल्या आमकां हाऊस कमिटी जाय व्हेरीफाय करपाची गरज असते. स्पीकर सर पैसे गोड बंगाल केल्ल्या आपले काम व्यवस्थित कोविडाच्या नावान पैसे खाल्या करपाची गरज आसा. स्पीकर सर कोविडाच्या नावान गोर गरीब जनतेचे पैसे खावपाचो हो पयलो आयटम. स्पीकर सर हे हाऊस कमिटी जायच त्या लेबरा खातीर हाऊस केल्ले कमिटी आसा मध्ये जायच आणि गरज ना आम्ही इन्क्वायरी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत चालू केल्ली आसा. 4 सरपंच म्हणटा मुख्यमंत्रीच म्हणटालो House committee under हाऊस कमिटी जाय हाऊस कमिटी committee under the chairmanship of the minister. Speaker sir. स्पीकर सर आम्ही सगळ्यांनी आज एडजर्नमेंट मोशनाची नोटीस दिली आहे. आम्ही गेल्ले खेपेक ह्या हाऊसाक तुम्ही सदांच म्हणिल्लें की क्वेश्चन आवर प्रायोरिटी क्वेश्चन आवर जातकीर एडजर्नमेंट मोशन वी रिक्वेस्ट यू टू टेक अप द एडजर्नमेंट मोशन नाव इमिडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर. अजून टाइम आसा थोडे जे बिझनेस आसा आमी घेवया एंड वी डिस्कस. क्वेश्चन आवर जातकीर तुम्ही हाऊसा प्रेसिडेंट आसा हाऊसा प्रेसिडेंट क्वेश्चन आवर जातकीर एडजर्नमेंट मोशन घेवपाचें तुम्ही आम्ही गेले म्हणून आम्ही ओगी रावले आम्ही सुरवातेक रेज केला गेले खेपेक होच प्रश्न आयलो एडजर्नमेंट मोशनाचो तुम्ही सांगले क्वेश्चन आवर जावनी फुडें वी आर नॉट रेज आम्ही रेजूय करूना एडजर्नमेंट मोशन. स्पीकर सर motion that rule 306 to suspend the rules of procedure and conduct of business of the Goa Legislative Assembly, that only the business as listed in the list of business be transacted and that all relevant rules in its application do stand suspended to that extent for the 12th session 2020. Honourable members, one minute. On your adjourned motion, Honourable CM will make the statement. He will make the statement. He will make the statement on adjourned motion. He will make the statement. स्पीकर सर गव्हर्मेंटाचो बिझनेस खूप महत्वाचो बिझनेस आसा. कोविडाच्या बाबतीत आम्ही स्टेटमेंट करपाक तयार आसा. आता कारण कोविड मॅनेजमेंट करतले आसात जाल्यार बजेट पास जावप गरजेचें आसा. म्हणून म्हाका दिसता की आतांचो बिझनेस अलाव करचो अशें म्हाका दिसता. Business जावनी न्ही बिझनेस येवनी न्ही then I will make the statement. Business जावनी न्ही business जावनी I will make the statement. Business जावनी म्हणटा हांव. Because As per BSc report. Because, sir, I have already moved a motion under 306 to suspend the rules of the House that only the business as listed in the list of business be transacted and that all relevant rules in its application do stand suspended to that extent 12th session 2020.
1 minute. The motion is before the House. I put a motion before the House. Those in favor will say aye. Aye. Those in favor say no. Ayes have it. The motion is carried. I am going for the arbitrary references. I am going for the arbitrary references. We have lost some former legislators. Jitendra Deshmukh, former legislator of the 3rd Full Legislative Assembly of the state of Goa from Pendam constituency. Let's see Achyut Kasi Sinai Usgaonkar, former legislator of the 1st, 2nd Legislative Assembly of the Daman and Diu from Pale constituency, former deputy speaker of Goa of the Legislature of Goa, Daman and Diu, and former minister of Agriculture and Animal Husbandry. Let's see Suresh Kuswa Amonkar, Legislator of the state of Goa from Pale constituency and former health minister. Distinguished personalities, Les Kaj Marwa, former governor of Manipur, Mizoram and Jharkhand. Let's see Lalji Tandon, former governor of Madhya Pradesh. Let's see Madhukar Naik, noted education and social worker. Let's see Bijan Daruwala, a renowned legislator. Some proceed from film, theatres, music, performing art maestros. Let's see Irfan Khan, Rishi Kapoor, Jagdeep, Sushant Singh Rajput, film icons. Let's see Wendell Rodriguez, iconic fashion designer, eminent author, noted economist, and recipient of the Prestigious Padma Shri Award. Let's see Basu Chatterjee, Raja Mukherjee, noted filmmakers. Let's see Wajid Khan, Pandit Sharad Ambedkar, music legend. Let's see Saroj Khan, eminent choreographer. Noted sport legends. Let's see Chuni Goswami, football legend. Let's see Balbir Singh, senior hockey legend. Let's see Vasant Raiji, cricket legend. Now ordinance to be on the table. For 1 minute. 1 minute. I request you to give 1 minute condolence to all this. Thank you. See, please sit on your seat. Please sit on your seat. I am giving the ruling. Please sit in your rule. Please sit on your chair. See, you are all senior members. I am giving ruling on your agenda. Please sit on your chair. Please sit. I am giving the ruling. Please sit. Please sit. I have received a notice of adjournment motion dated 27 July 2020 under Rule 68 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business of Goa Legislative Assembly from Sri Digambar Kamath, Honorable Leader of Opposition, and 9 other members on a matter of urgent public importance. As adjournment motion is not admissible unless there is a failure on the part of the government to perform the duties enjoined by the Constitution of India and the law. The motion must be related to a single specific matter. The motion must not raise more than one issue. In the Eastern case, the notice seeks to raise two distinct matters. One relating to the COVID crisis and number two of the financial position of the state. As such, the motion is not in order, hence it is disallowed. Orders to be Sir, I lay on the table the ordinance shown against my name in the today's order. Sir, I lay on the table the paper shown against the name in the today's order.
ordinance show against my name in today's order. Jennifer Monserrat. Sir, I lay on the table the ordinance shown against my name in today's order. Govind Gowde. Ordinance shown against my name in today's order. Honorable CM. Honorable CM. Sir, I lay on the. I rise to present the third report of the Business Advisory Committee report. Performance budget. Business Advisory Committee report. Performance budget. Okay. Paper slate. Business advisory झाले. Business advisory झाले. BSc झाले. Manoj Asgaonkar. Papers shown against my name in the today's order. Jennifer Monserrat. Paper shown against my name in today's order. Vishwajit Rane. Laid against my name in today's order. Mavin Gujral. Mavin Gujral. I lay on the table of the House the papers listed against my name. Michael Lobo. Speaker, sir, I lay the papers laid against my name in today's order. Assent to the bills. Sir, I report assent of the governor to the bill shown in the list of business. Honorable CM. BSc. Sir, I rise to present the third report of 2020 Business Advisory Committee. Discussion and voting on the following payments for grants of 2020-2021. Minister for Town Planning. Minister for Town Planning. Sir, the recommendation of the bill. I want to make the statement. Yes. CM. स्पीकर सर, कोविडाच्या बाबतीत उलोवपाची आमची तयारी आसा. कोविडाच्या बाबतीत मेन्शन करपाची गव्हर्मेंट बिझनेस सोंपोवनी काय आमी तेजेर हेल्थ मिनिस्टर आसतलो, हांव आसतलो, आमची उलोवपाची तयारी आसा स्पीकर सर. CM is ready to give statement. CM and health minister is ready to give a statement. So please sit on your chair. Please sit on your chair. Please sit on your chair. I put this. Look, I say no. I have it. I have it. The motion is carried. Pardon? Yes. Make a statement. सभापती Please, महाशय. please, please sit. Please sit. सभापती महाशय. Please sit. Please sit. Please sit. If I request all your senate members, please sit. Same is making statement on your agreement motion. Is making statement. CM. सभापती महाशय, बजेट पास करपूय महत्वाचें आसा. आमकां तुमी बजेट पास करपाक दिवचें. बजेट पास जाल्या उपरांत आमी स्टेटमेंट करपाक तयार आसा स्पीकर सर. CM is ready. CM is ready for your agreement motion. Let's pass the budget. See again, don't give me the chance to name you, please. All you are my colleagues, you are senior members. Please cooperate. Please cooperate. Listen to me. Please listen to me.
Reginald, Vijay Sardesai, Rohan Khawte, Honorable Leader of Opposition, Luigi Falero. I request Speaker to take the chair. Speaker, please take the chair. All without the name, please. Ravi Naik, Vinod Palekar, Jay Sargoka. स्पीकर सर, हांवें 2020-21 ह्या वर्सा खातीर 21,056.35 35 कोटीचो अर्थसंकल्प. I have named you. Save is ready to reply. Please. स्पीकर सर, हांवें 2020-21 ह्या वर्सा खातीर 21,056.35 कोटीचो अर्थसंकल्प सादर केल्लो. 2020 पर्यंत आमी वोट ऑन अकाउंटूय घेतलेलो. स्पीकर सर, अंत्योदय आनी सर्वोदय ह्या तत्वानुसार दवरून सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ह्या आमी त्याच अर्थसंकल्पान मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसलो, आमी मांडलेलो. आनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, इको टुरिझम, इंटरलँड टुरिझम, स्किल डेव्हलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल इक्विटी अँड सोशल सेक्युरिटी ह्या ठळक मुद्द्याचेर भर आशिल्लो. स्पीकर सर, आमकां खबर आसा की मार्च 2020 आमी पुराय देश अकस्मात कोविडाच्या महामारीत, वैश्विक महामारीत सापडलो. आनी ताज्या उपरांत म्हाका दिसता आमी ह्या कोविड महामारीच्या वयता आसतना राज्याच्या अर्थवेवस्थेचेर ताजोय गंभीर परिणाम जो आसा हो जाला. म्हाकाय खबर आसा, तुमकां सगळ्या जाणांक ह्या खबर आसा. महामारीचो प्रसार उणो जावचो म्हणून आमी लॉकडावन केलें. आमी लॉकडावन 1, लॉकडावन 2, लॉकडावन 3 म्हणजे MHAच्या गायडलायनीच्या नुसार पुराय देश जेन्ना लॉकडावनच्या परिस्थितीत गेलो त्याचो खूब व्हडलो परिणाम जो आसा हो आर्थीक वेवस्थेचेर जालो, अर्थवेवस्थेचेर जालो. आनी ताकाच लागून केंद्र सरकाराच्या परत एकदा अनलॉकिंग सुरू जालें. आनी अनलॉकिंग सुरू जाल्या उपरांत वेगवेगळे प्रकार फुडें आयले. हांव एक मान्य करता की गोंयच्या अर्थवेवस्थेचेर हाचो खूब मोठो परिणाम जो आसा हो आमकां दिसून आयला. आनी ताच्या खातीर सरकार पुराय जबाबदारी घेता की आमचो सगळ्यात आमी रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स ज्यो आसा ह्यो आमच्यो कमी जाल्या. आनी हे सगळें जालां आसतना सुद्दां आमी खंयसरूच म्हणजे निराश जावन फाटीं बसपाना. तर सरकार फुडें वचपा खातीर वेगवेगळी पावलां आमी वेगवेगळी उचलीत आसा. आनी हे सगळें करता आसतना म्हाका खबर आसा की 2020-21 हो बजेट जो आसलो हो एस्टिमेटेड बजेट आशिल्लो. की हो एस्टिमेटेड बजेट की राज्याचो अर्थसंकल्प जो आसा हो पास करपाक जाय. कारण आमकां जर फुडल्या 6 म्हयन्यांक म्हणजे जायते कोविड मॅनेजमेंट आसतलें, कोविडाचे मॅनेजमेंट करपा खातीर हेल्थ मिनिस्ट्रीन आसतलें किंवा बाकीच्या साबार हाजो खर्च जर आमी करतले आसत जाल्यार आमी जो एस्टिमेटेड बजेट हो पास करप गरजेचो आशिल्लो. आनी अनलॉकिंग सुरू केल्या उपरांत आमी तर पळयता की वेगवेगळे आर्थीक इंडस्ट्रियल सेक्टरांतले आसतले, वेगवेगळ्या सेक्टरांतले आमी सुरू केल्या उपरांत सरकाराच्या तिजोरीत भर पडपाक लागल्या. इतच खात्री आसा की परत एकदा अर्थवेवस्था जी आसा ही सुधारतली. आनी नक्कीच आमी जे म्हणटा की ज्या पद्दतीत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतले, जॉब आसतले, ह्या सगळ्या खातीर परत एकदा आमी काम वेवस्थीत रित्या करतले. ह्या खरें म्हणल्यार सामान्य परिस्थितीत बजेटाचेर डिस्कशन हे वोटिंगाचेरूय डिस्कशन जातालें, बजेटाचेरूय डिस्कशन जातालें. पण आज असामान्य परिस्थिती आसा. स्पीकर सर, आमी खंयसरूच भियोन वचूंक ना. आमकां आमच्या बजेटाचेर डिस्कशन करपाक आमकां भंय दिसूंक ना. स्पीकर सर, तुमकांच खबर आसा फाटलें बजेट म्हाका दिसता आमी हायस्ट 3 विका 21 दिसाचें बजेट आमी घेतलेलें. आमचे सगळे मंत्री जे आसात हे आपल्या डिमांडाचेर उलोवपा खातीर तितकेच सक्षम आसा आनी बरे रिती डिमांडूय मांडपाक शकतले. पण आयच्या ह्या असामान्य परिस्थितींतल्यान वयता आसतना, ह्या कठीण प्रसंगांतल्यान वयता आसतना आमी असेंब्ली जी आसा ही असेंब्ली चड दीस चलूंक शकना. आनी ह्या एका दिसाच्या कार्यकाळात इतक्या बजेटाचेर डिस्कशन, डिमांडाचेर डिस्कशन खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकना. त्या खातीर स्पीकर सर, तुमच्या आमकां आमची रिक्वेस्ट आसा की आयज डिमांड पास करचे, बजेट पास करचो, सप्लिमेंटरी डिमांड पास करचो आनी राज्याच्या फुडल्या 6 म्हयन्या खातीर जो खर्च
कदाचित आमकां कोविड मॅनेजमेंटाचेर आसतलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आसतलो आनी बाकी सगळ्या स्टाफाचेर आसतलो. हे करपा खातीर म्हाका दिसता आमकां तुमी मान्यता दिवची आनी निश्चितच म्हणजे आमकां कोविडाचेर डिस्कशन करपाचें किंवा कोविडाचेर आमकां कांयच उलोवपाचें ना अशें ना की एकदां गव्हर्मेंट बिझनेस सोंपल्या उपरांत आमचे हेल्थ मिनिस्टर आसतले किंवा हांव आसतलो किंवा कोविडाचेर आमी स्टेटमेंट करपाकूय तयार आसा. कोविडाची परिस्थिती ही दर दिसा आमी लोकां समोर मांडल्या. म्हणजे स्पीकर सर हाजेर आमी 22 मार्च पासून आयज पर्यंत पळयता गेले 4 म्हयने कंटिन्युअसली म्हणजे कोविड खंयसरूच कमी पडूंक ना. म्हणजे 22 मार्च पासून एकदा केसीस पॉझिटिव्ह जाल्यो, परत एकदा आमी रिकवर जाले, आमी ग्रीन झोनान आयले आनी तेज्या उपरांत अनलॉकिंग सुरू जाल्या उपरांत जी परिस्थिती गोंयाचेर आयली आमी डे टू डे प्रेस कॉन्फरन्स हांवेनूय फेस केल्या. डे टू डे प्रेस कॉन्फरन्स हेल्थ मिनिस्टरान आसतले, बाकीच्या मंत्र्यांनी आसतले, आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान आसतले. आमी पुराय ट्रान्सपरंट आसा. कोविडाच्या बाबतीत जी गजाल जाता तेच्या खातीर आमी पुराय ट्रान्सपरंट आसा. आमी खंयसरूच भियेवन वचूंक ना. हांव कोविडाच्या विशयाचेर मागीर उलयतलों, बट फक्त म्हणजे ह्या कोविड महामारींतल्यान ही झुंज दिवपा खातीर म्हाका दिसता ह्या आर्थीक संकटांतल्यान वयता आसतना हांव समेस्त गोंयकारांक परत एकदां सांगता, म्हणजे हांवें जे परत जे म्हणटा की भिवपाची गरज ना. हय, हांवें हो स्टेटमेंट हांव परतूय रिपीट करता की भिवपाची गरज ना. पण आमी जेन्ना पळयता किंवा एखादें व्हडलें संकट एखाद्या कुटुंबाचेर आयल्या उपरांत त्या कुटुंबांतल्यान त्या कुटुंबाचो मुखेली आसतलो, राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान की म्हाजी तितकीच तात्पर्तेन हांवें सांगलां आसतलें की भिवपाची गरज ना. आर्थीक बाबतींतूय बी आमकां भिवपाची घेतले. निश्चितच फुडें सगळ्यांनी डिमांडूय मांडचे आनी कोविडाचेर जो स्टेटमेंट हेल्थ मिनिस्टर आसत किंवा हांव आसत कोविडाच्या बाबतीत समेस्त जनतेक कळपा खातीर ताजेरूय बी आमी मेन्शन करतले. थँक्यू स्पीकर सर. Minister for Town and Country Planning to move the following demand. On the recommendation of the Governor, 59 and 64 listed for today to the order of the House. The demands are before the House. There are no particular demands. Now I put the group of demand listed for today, that is demand number 45, 54, 59 and 64 to the order of the House. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say no. The members have, the ayes have it, ayes have it. The demands number 45, 54, 59 and 64 are passed. The Minister for Sport and Youth Affairs. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 20, 27, 29, 42 and 78 listed for today's to the votes of House. Demands are before the House. There are no conditions to the demands. Now I put a group of demands listed for today, that is demand number 20, 27, 29, 42 and 78 to the order of the House. Those in favor may say ayes. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The demand number 20, 27, 29, 42 and 78 are passed. Minister for Revenue. On the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 82. The demands are before the House. There are no conditions to the demands. Now I put a group of demands listed for today, that is demand number 7, 15, 16, 33, 52, 62 and 82 to the order of the House. Those in favor may say ayes. And those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 82 are passed. Minister for Art and Culture. On the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 43, 70, 71 and 81 listed for today's to the vote of the House. The demands are before the House. There are no conditions to the demands. Now I put the group of demands listed for today, that is demand number 43, 70, 71 and 81 to the order of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The demand number 43, 70, 71, 81 are passed. The Minister for WRD. So on the recommendation of Governor, I beg to move demand number 66, 74 and 80 listed for today
to the vote of the House. The demands are before the House. There are no contribution to the demands. Now I put a group of demands listed for today, that is demand number 66, 74 and 80 to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those may say no. The ayes have it, the ayes have it. The demand number 66, 74, 80 are passed. Bishop for administration. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand numbers 67, 72 and 85 listed for today to the vote of the House. The demands are before the House. There are no contributions to the demands. Now I put the group of demands listed for today, that is demand number 67, 72 and 85 to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The demand number 67, 72 and 85 are passed. The Minister for Transport. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 13 and 31 listed for today to the vote of the House. The demands are before the House. There are no contribution to the demands. Now I put the group of demands listed for today, that is demand number 13 and 31 to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. Demand number 13 and 31 are passed. Minister for Health. Because, sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 19, 47, 48, 49, 51, 53, 58 and 61 listed for today to the vote of the House. The demands are before the House. I put the group of demands listed for today, that is demand number 19, 47, 48, 49, 51, 53, 58 and 61 to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The demand number 19, 47, 48, 49, 51, 53, 58 and 61 are passed. The Minister for Social Welfare. So on the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 55, 57, 77 for today to the vote of the House. The demands are before the House. There are no contribution to the demands. Now I put the group of demands listed for today, that is demand 57, 55, 57 and 77 to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The demand number 55, 57 and 77 are passed. Minister for Power. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 24, 62, 76 and 86 listed for today to the vote of the House. The demands are before the House. There are no contribution to the demands. Now I put the group of demands listed for today, that is demand number 24, 62, 76 and 86 to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The demand number 24, 62, 76 and 86 are passed. Minister for PWD. Sir, recommendation of the Governor, I have to move demand number 21, 69 and 79 listed for today to the vote of the Houses. Demands are before the House. There are no contribution to the demands. Now I put up the group of demands listed for today, that is demand number 21, 69 and 79 to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The demand number 21, 69 and 79 put to the vote of the House are passed. Honorable Chief Minister. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 56, 63, 65, 68, 73, 75, 83 and 84 listed for the today's to the vote of the House. The demands are before the House. There are no contribution to the demands. Now I have put the group of demands listed for today, that is demand number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 56, 63, 65, 68, 75, 83 and 84 to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. And those against may say no. The ayes have it. The demand number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 56, 63, 65, 68, 73, 75, 83 and 84 put to the vote of the House, and the demands are passed. Introduction, consideration and passing of the Goa Appropriation Bill number 2,
Bill 2020, getting to the budget for the year 2020-21. CM. Sir, I request to move for leave to introduce Bill number 10 of the 2020, the Goa Appropriation number 2, Bill 2020. The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I request to introduce the bill. The Goa Appropriation number 2 Bill 2020 has been introduced. Chief Minister may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that the Bill number 10 of 2020, Goa Appropriation number 2 Bill 2020 be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. Ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I extend the sitting of the House by half an hour. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clause 2 and 3, the scheduled clause 1, the electric formula and the long title to stand part of the bill. 15 minutes. Half an hour then. 15 minutes. I extend the sitting of the House by 15 minutes. The question is that clause 2 and 3, the scheduled clause 1, the electric formula and the long title to stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those passing ulla appropriation bill passing consideration झाले. Passing. Passing. So I request to move that Bill number 10 of 2020, the Goa Appropriation number 2, Bill 2020 be passed. Those who are in favor may say aye. Those in favor may say no. The Goa Appropriation Bill 2020 has been passed. Supplementary demand. Presentation of the voting on supplementary demand for grants for the year 2020-21 first batch. Sir, on the recommendation of the Governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 2021 first batch. Now we will take up discussion and voting of supplementary demands for the grants for the year 2021 first batch. Chief Minister now will reply. Now I will put the supplementary demands for the grants for the year 2021 first batch to the order of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The question is that supplementary demands for the grants for the 2021 phase present to the House be passed. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. Supplementary demands for grants for the year 2020-21 first batch have been passed. Introduction and consideration passing of the Goa Appropriation number 3 Bill 2020 related to the supplementary demands for grants for the year 2020-21 first batch. Chief Minister may now move the motion Bill number 3. Sir, I request to move for to leave the introduced Bill number 11 of 2020, the Goa Appropriation. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I request to introduce the bill. The Goa Appropriation Bill number 3, 2020 has been introduced. The Chief Minister may now move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that the Bill number 11 of 2020, the Goa Appropriation number 3 Bill 2020 be taken into consideration. The question is then be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that the clause 2 and 3, the scheduled clause 1. Passing. Sir, I request to move that Bill number 11 of 2020, the Goa Appropriation number 3, Bill 2020 be passed. Now, the question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Appropriation number 3 Bill 2020 has been passed. Government bill. The government bill introduction considered passing. The Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 2020. Chief Minister. Sir, I beg to move that to leave to introduce the Bill number 19 of 2020, the Goa Goods and Service Tax, Second Amendment Bill 2020.
The Chief Minister may move the motion for the leave to introduce the Goa Goods and Service Tax Bill 2020. Sir, I beg to introduce the bill. The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the bill has been granted. The Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I beg to move that the bill number 19 of 2020, the Goa Goods and Service Tax, the second amendment bill 2020, be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the motion for consideration of the bill has been adopted. Next. Passing. Sir, I beg to move that the bill number 19 of 2020, the Goa Goods Service Tax, the second amendment bill 2020 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the Goa Goods and Services Tax, second amendment bill 2020 has been passed. Government will introduce question passing the Goa recovery of areas of tax through settlement amendment bill 2020. Sir, I beg to move for the leave to introduce the bill number 18 of 2020, the Goa recovery of areas of tax through settlement, amended bill 2020. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye, may say no. The ayes have it, the leave to introduce the bill has been granted. The Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I beg to introduce the bill. The Goa recovery of areas of tax through settlement has been introduced. The Chief Minister may now move the motion for consideration of the bill. Sir, I beg to move that the bill number 18 of 2020, the Goa recovery areas of tax through settlement, the amended bill 2020. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may no. The ayes have it, the motion for consideration of the bill has been adopted. Passing. Sir, I beg to move that the bill number 18 of 2020, the Goa recovery of areas tax through the settlement, amended bill 2020 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, Goa recovery of areas of tax to settlements amendments bill 2020 has been passed. Government bill, the Goa value added tax 12th amendment bill 2020. Chief Minister. Sir, I request to move bill number 20 of 2020, the Goa value added tax, the 12th amendment bill 2020. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, The leave to introduce the bill has been granted. The Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I beg to introduce the bill. The Goa request to move that the bill number 20 of 2020, the Goa value added tax, 12th amendment bill 2020 be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, The motion for consideration of the bill has been adopted. Passing. Sir, I request to move that the bill number 20 of 2020, the Goa value added tax, 12th amendment bill 2020 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, The Goa value added tax 12th amendment bill 2020 pass. The factories Goa amendment bill 2020. Chief Minister, Deputy Chief Minister. Sir, I request to move for leave to introduce the bill number 16 of 2020, the Factories Goa Amendment Bill 2020. The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, The leave to introduce the bill has been granted. The Deputy Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I request to introduce the bill. Deputy Chief Minister may now move for consideration of the bill. Consideration. Sir, I request to move that bill number 16 of 20, the Factories Goa Amendment Bill 2020 taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, The motion for consideration of the bill has been adopted. Passing. I request to move that bill number 16 of 2020, the Factories Goa Amendment Bill 2020 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, The Factories Goa Amendment Bill 2020 has been passed. The Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2020. Deputy CM. To move the leave to introduce bill number 21 of 2020, the Goa Country Planning Amendment Bill 2020. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, The leave to introduce the bill has been granted. Deputy CM may now introduce the bill. Sir, I request. Deputy CM may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that bill number 21 of 2020, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2020
be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. Passing. So I request to move that bill number 2020, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2020 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Town and Country Planning Bill 2020 has been passed. The Indian STEM Government Bill 2020. Minister for Revenue. Request to move for leave to introduce Bill number 14 of 2020, the Industrial Dispute Bill 2020. No, Madam. Indian STEM. Indian STEM. Item number 6. Page number 15. No, where is it over here? Okay. Sir, I request to move for leave to introduce Bill number 23 of 2020, the Indian Stamp Bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been adopted. The Minister for Revenue may now introduce the bill. Sir, I request to introduce the bill. The Indian Stamp Government Bill 2020 has been introduced. Move that Bill number 23 of 2020, the Indian Stamp Bill 2020, be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. Passing. So I request to move that Bill number 23 of 2020, the Indian Stamp Bill 2020, be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The Indian Stamp Goa Amendment Bill 2020 has been passed. Minister for Labour, Industrial Dispute Bill. So I request to move for leave to introduce Bill number 14 of 2020, the Industrial Dispute Bill 2020. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. So I request to introduce the bill. Industrial Dispute Government Bill has been introduced. Consideration. So I request to move that Bill number 14 of the Industrial Dispute Bill 2020 be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. Passing. I request to move that Bill number 14 of 2020, the Industrial Dispute Bill 2020, be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. Industrial Dispute Goa Amendment Bill 2020 has been passed. Minister for Labour, Control and the Contract Labour Regulation and Abolition Goa Amendment Bill 2020. So I request to move for leave to introduce Bill number 15 of 2020, the Contract Labour Regulation and Abolition, the Goa Amendment Bill 2020. The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Minister for Labour now introduce the bill. So I request to introduce the bill. Contract Labour Regulation and Abolition Goa Amendment Bill 2020 has been introduced. Consideration. So I request to move that Bill number 15 of 2020, the Contract Labour Regulation and Abolition Goa Amendment Bill 2020, be taken into consideration. The question is that bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. Passing. So I request to move that Bill number 15 of 2020, Regulation and Abolition Goa Amendment Bill 2020, be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those may say no. The ayes have it. The ayes have it. The Contract Labour Regulation and Abolition Goa Amendment Bill 2020 has been passed. Minister of Cooperation, Goa Agriculture Produce Marketing. Sir, I request to move. Sir, I request to move for leave to introduce Bill number 12 of 2020, the Goa Agricultural Produce Marketing Development Regulation Amendment Bill 2020. The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. Introduction. Sir, I request to introduce the bill. The Goa Agricultural Produce Marketing Regulation Amendment Bill 2020 has been introduced. Consideration. Sir, I request to move that the Goa Agricultural Produce Marketing Development Regulation Amendment Bill 2020 may be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye.
Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. Passing. Sir, I request to pass the bill number 12, 2020. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Agricultural Produce Marketing Development Acquisition Amendment Bill 2020 has been passed. I extend the sitting of the House for 15 minutes. The Goa Motor Vehicle Tax, third amendment. Sir, I request to move for leave to... The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been passed. Introduction. I request to introduce the bill. Mr. Transfer may move the Goa Motor Vehicle Tax third amendment bill 2020 has been introduced. So I request to move that bill number 13 of 2020, the Goa Motor Vehicles Tax third amendment bill 2020 be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. Passing. So I request to move that bill number 13 of 2020, the Goa Motor Vehicles Tax third amendment bill 2020 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against no. The vehicle tax third amendment bill 2020 has been passed. Minister for Law. Sir, I request to move the bill, introduce the bill number 20 of 2020, the court fee Goa Amendment Bill 2020. The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. Introduction. Sir, I request to introduce the bill. Minister for Law may introduction. The court fees Goa Amendment Bill 2020 has been introduced. Consideration. Sir, I request to move that bill number 20 of 2020, the court fees Goa Amendment Bill 2020 be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. Passing. Sir, I request to move the bill number 20 of 2020, the court fees Goa Amendment Bill 2020 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The 2020 has been passed. Health Minister. Health Minister. Pertaining to the COVID situation in the state of Goa, with your permission. Speaker, sir. Time, Speaker, sir, it is very important in today's time to make a very categorical statement on the floor of the House pertaining to the pandemic and the COVID situation in the state of Goa. At the first, I would like to, before going forward, is to thank all our frontline workers, our doctors, and all our staff for putting their lives right at risk to serve the people and the masses in the state of Goa. We have an excellent team headed, none other than the Chief Minister, along with the Chief Minister, our Chief Secretary, my Secretary Health, who I always say I'm very proud of the hard work that she's been putting in on a day-to-day basis. And in addition to that, our Dean, Goa Medical College, is doctors, all associated with the COVID management in the state of Goa, along with all the teams of all the departments that have taken this so seriously that till today, there's never been a break in the meetings being held by the SEC, right from the time it was formed till date. With the guidance of the Chief Minister, my colleagues, all of us have taken this pandemic very seriously and trying to deal with it at our level. Speaker sir, सांगचे म्हणजे एकूच की विरोधी पक्ष जो असता आणि opposition should always come with constructive suggestions as to how we need to go forward. It is very easy to criticize. It is very easy to say what needs to be done, what has not been done. But pandemic and COVID-19 did not come in a very planned manner. Pandemic took the whole, globally it has taken everybody in a different situation, by shock, by surprise.
countries like the United States of America also shown the vulnerability to this type of pandemic of COVID-19. There also people are trying to put systems and SOPs in place, and I'm proud to say that the SOPs put in the state of Goa by the government of Goa has been in the interest of the public and the people of the state of Goa. You must have recently read that as far as Goa is concerned, the testing rate of people in the state of Goa is one of the highest per million in the country. And I'm proud to say is that we have also evolved as things are moving forward and we are finding the cases also increasing. We must all understand is that when there was a lockdown, the situation was different, and also dealing with a lockdown is not very easy. And in addition, the systems that we got an opportunity during that period to put in place, Goa government has been one of those few governments in the country, along with other states like Kerala, which have been following the best practices in order to control the pandemic and keeping COVID-19 under control. Today, things do happen. We are sorry for the 33 deaths that have taken place. And I would also like to share with you, Speaker Sir, on the floor of the House, it was very necessary that statement and also to assure the members of the House, though the opposition is not present when they should have been present to hear the statement of the government of what is being put in, what is the effort that is being put in. Today, Speaker Sir, the total testing that has been done is close to about 1,21,771 tests that have been conducted. Total positives, that comes to about 8.11%. Total positive cases till now detected in the state of Goa was around 4,686. Totally recovered was around 3,047. So recovery rate has been also pretty high, about 65%, and mortality rate has been about 33 deaths. That's a national average. Speaker Sir, आम्ही जे प्रयत्न करता तुमकां बी खबर आहा की खंय कितें जाल्यार जर कोण पेशंट कोविडाचो पेशंट आमकां जेन्ना गावता खंयच्याय गांवांत तुमकां कळटा की परिस्थिती कितें जाता थंय सगळे अस्वस्थ जाता त्या वाड्यार आनी सरकारान कितें ठरयलें की आमी सगळ्या रितीन आमी जे खंय लागता जे खंय आमकां लागता त्या तरेन आमी टेस्टिंग फेसिलिटीज वाडोवन वेगळे तरेचे टेस्टिंग जे फेसिलिटीज जे ICMRच्या माध्यमांतल्यान जे गोंय राज्यान आनी देशान जे फॉलो करता ते एक फॉलो करून आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा आतांच हांवें 33 डेथ्स म्हणटा स्पीकर सर ते 35 टोटल डेथ्स आयज पर्यंत जाल्ले आसा केन्ना केन्ना वायट दिसता केन्ना 14 वर्साची चली जर एक्सपायर जाता कितें आसता की सेन्सिटिव्हिटी आनी कोविडाच्या बद्दल जेन्ना म्हायती आमी इतले अवेरनस आमी तयार करता आनी लोकांक दिता त्या तरेचो रिस्पॉन्स बी आमी लोकां कडल्यान अपेक्षीत दवरता आमी कोविड हॉस्पिटल केलें रातोरात कोविड हॉस्पिटल जेन्ना आमकां गरज पडली आमी आमचे कडल्यान जाता तितके मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आमी कोविड हॉस्पिटल जाग्यार घालपाचो आमी प्रयत्न केलो आयज बी जशें आमचें काम चालू आसा आमी जे कितें इम्प्रुवमेंट आमी करूं शकता तेजे इम्प्रुवमेंट करपाक मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान आनी पूर्ण आमची टीम चीफ सेक्रेटरी जे हेड करता ते टीमच्या माध्यमांतल्यान आमचे डॉक्टर्स जे आसा प्रत्येक आमचे कलेक्टर दीस रात आमी आमचे पूर्ण टीम म्हणजे सगळे आमचे ऑफिसर्स जे आहा एकदम बरें काम करता आनी हेच्या खातीर हांव मानता की केसीस वाडत चल्ल्या बट लेट मी ऑल्सो मेन्शन टू यू स्पीकर सर दॅट गोवा कॅनॉट बी इन्सुलेटेड बाय वॉट्स हॅपनिंग ऑल ओवर इन द कंट्री अँड ग्लोबली as far as Goa is concerned we have reached a situation where we are monitoring it on a time to time. I don't think anybody has taken a break even for a single day. We are constantly taking updates, constantly addressing issues, constantly trying to see that the best teams are put in place at the COVID hospital so that the people and patients are taken care of. Time to time, Speaker Sir, केन्ना आयज हांवें एक ट्वीट घातली की क्लिओफास आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी हाडलो आतां कोणी तरी थंय ट्वीट म्हणजे विरोधी पक्ष जे असता काय नेगेटिव्ह जे कितें असता हो वेळ नेगेटिव्हिटी खातीर न्हू पॉझिटिव्हली आमकां गोवा राज्य एकमेकाक सहकार्य करून फुडें येवपाची गरज आहा आमचे पयलीं बी कितेंय सजेशन्स आसता आमचे बी आमच्या मिनिस्टर्स आमचे कलीग सजेस्ट करता पूण ते म्हणटा की VIPकूच आमी ट्रिटमेंट त्या तरेचे दिता पूण VIPकूच ट्रिटमेंट दिना जो कोण क्रिटिकल आहा त्या मनशाक त्या तरेचे टेस्ट करून जे प्रोटोकॉल जे आहा ते टेस्ट करून आमी ताका शिफ्ट केल्लो आसा म्हाका खूब खुशी जाता की प्रत्येक मनीस जो रिकवर जाता त्या मनशाक आमी योग्य तरेचे मॉनिटरिंगची सिस्टम बी जाग्यार घातलेली आसा आनी आयज आमकां जेन्ना आमी ताका तो शिफ्ट करून ताका गोवा मेडिकल कॉलेजान हाडला थंय बी आमचे टीम्स SOPs चे माध्यमांतल्यान ताका ट्रिटमेंट दिवपाचो तेंचो प्रयत्न आसा
मदीं आवाज जालो स्पीकर सर की आमचे कडेन मेडिसिन्स जे गरज आहा ती मेडिसिन्स आमचे कडेन ना. पूण आमी 1 म्हयन्या पयलीं आमी रेक्विजिशन घातलेले आसा नवे नवे तरेचे मेडिसिन्स त्यो वायल्स आमी ऑलरेडी प्रोक्यूर करून हाडल्या. एक वायलच्या माध्यमांतल्यान ते नवीन मेडिसिन जे आयल्या ते आमी 6 पेशंटाक आमी ट्रीट करूं शकता. आयज गोवा राज्य ह्या तरेचे एक राज्य आसा जे खंय आमी सगळे मेडिकेशन सगळे प्रोटोकॉल्स एंड सगळे SOP जे ICMR कडल्यान आमकां दिल्ले गेल्या ते फॉलो आमी करता. त्याच बरोबर हावजान स्टेटमेंट करतना आनी एक सांगूंक सोदता की आमचे सेक्रेटरी हेल्थ पासून आमचे डॉक्टर्स आमचे जे टीम लिडर्स जे आसा कोविड हॉस्पिटलांत ते none other than they are in touch with none other than Dr. Guleria and the AIMS team to guide us on how the medication has to be used. आय स्पीकर सर हांव दोन्ही भाशा इंग्लीश आनी कोंकणीन कित्याक सांगता कित्याक आमच्या लोकांक बी कळपाक जाय की आमी खंयचेय मेडिसीन हाडले ते पेशंटाचे सिच्युएशन ते पेशंट एडमिनिस्टर करचे आमकां पडटा. मेडिसीन असले म्हणून आमी मेडिसीन सहजपणे आमी दिवं शकना. आयज आमी जशी चर्चा चल्ले असेंब्लीन नवे CT स्कॅन आनी कितें जें कितें लागता ते कोविड हॉस्पिटल अपग्रेड करपाची गरज आहा. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करतना आयज बी सकाळी आमची चर्चा जाल्ली आमी कितेंच गोश्ट आमी लोकां कडल्यान पयस दवरूंक ना. जे कितें घडटा जे कितें आहा प्रत्येक तालुक्यात कोविड केअर सेंटराचे घालपाचें बी काम चालू आहा. खंय ना खंय आमकां विरोध जाता पूण जेन्ना जेन्ना आमच्याच मतदारसंघाचे लोक जेन्ना बरे जायन तांकां ते कोविड जाता आमकां त्या तरेची जबाबदारी आसूंक जाय की आमी आमच्या तालुक्यांत त्या तरेचे कोविड सेंटर थंय उपलब्ध करून लोकांक दिवपाचो आमी प्रयत्न आमी करूंक जाय म्हणजे तो थंयचे थंय आमी ताका मॉनिटर करूं शकता. स्पीकर सर विरोध जेन्ना आसता विरोध करपाक एकदम सोंपें आसता पूण हांगा जे काम करचें पडटा दीस रात हांव मुख्यमंत्री कडल्यान आमी फोनाचेर आमी चर्चा आमचे दोगां मदीं आमी जे कितें चर्चा करून आमी एक कन्क्लुजनचेर येता की बाबा आमकां ह्या तरेचें काम करूंक जाय काय फुडें वचून आयज बाब मोविन गुदिनोन विशय मांडलो की आमकां आनी फेसिलिटीज कोविड हॉस्पिटलांत दिवपाची गरज आहा. आमकां बी जाय की एक वेगळे तरेची एजन्सी जे खंय आमी हे सगळे जेवणाची सोय पयर कितें जालें कोविड हॉस्पिटलांत ती कॅन्टीन आनी हे सगळे जो स्टाफ आशिल्लो तो पॉझिटिव्ह जालो. हावजकिपिंगाचो पॉझिटिव्ह जायत हा स्टाफ. आनी आयज कोणी तरी रुमर घातले की आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान 7 वॉर्डान आयज पेशंट गावल्ले आसा. कितें खरें आनी कितें खोटें होच प्रश्न पडला आनी हे हांव मागता हावजा कडेन आनी आमचे मुख्यमंत्री कडेन आयज हावजान की हे जे लोक जे अफवा उठयतात हेंचेर खंय ना खंय कारवाई करपाची गरज आहा. नाल्यार तेच पॅनीक आमी हे आमच्या लोकां मदीं राज्यान ते डिस्टर्बन्स करपाचो तेंचो प्रयत्न चालू आहा. जे खंय पॅन्डेमीक आहा 144 कलम आयज इन फोर्स आहा तेन्ना आमी ते पाळन करपाची आमी गरज आहा. आमीच जर आयज मंत्री काय आमीच जर आयज पॉलिटिकल पार्टीज म्हणून आमी हे जर उल्लंघन करपाक लागले आयज तुमचे आयज वेला प्रवीण जेन्ना आयले ते सोशल डिस्टन्सिंगचे आमी इतले उलयतात आनी हे सगळे सिनियर लिडर तुमच्याच मुखार येवन सोशल डिस्टन्सिंगाचें उल्लंघन करता म्हणजे आमकां सांगता की आमी गोंया राज्य कशें चलोवपाक जाय आनी आयज मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ते थंय सोशल डिस्टन्सिंगाचे नॉब सगळे डिस्टर्बन्स करून वयता. म्हणजे तुमीच जर सोशल डिस्टन्सिंग करनासतना तुमीच स्पिकराच्या फुड्यान जेन्ना वयता पयस रावंक शकतले हांगा पर्यंत लायन लावन रावपाचे सगळे तुमकां जर ऑब्जर्वेशन्स तुमकां काडूंक जाय. पण सोशल डिस्टन्सिंग जे आहा हे सोशल डिस्टन्सिंगचो नॉर्म जो आहा हे सोशल डिस्टन्सिंग मास्क घालप हे आमी आमचे ओन आमी हे सगळे इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा. आयज वेगळे तरेचे एजन्सीज हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा. आमचो बी प्रयत्न सरकाराची पोझिशन हांगाच न्हू आयज देशभरान आमी आयज म्हाजे खूब मित्र आहा आमी आरोग्य मंत्री म्हणून केन्ना केन्ना उलयतात. आयज देशभरान इट्स नॉट ओनली इन गोवा बट इट्स ग्लोबली their states are finding financial difficulty in dealing with situations. It's not only Goa, it is not only Maharashtra, it is not only Karnataka, but it is all over the globe. The collection of revenue has dropped because there is no economic activity that is taking place. As a result of which, COVID is also going to creating a problem. Along with it, job losses and lives of people also are being lost. I must share with the House that I had a friend in Bombay who was a diamond merchant who was staying in a very top locality in Bombay who has 3 S-class Mercedes parked below him. He committed suicide after he jumped from the 21st floor about a week back. And that is what the reason is why, because economic activity has come to a standstill. Many times diamond merchants do future tradings and as a result of which they cannot recover from this and they can foresee what the future looks like. Goa government, and I'm proud to say with the Chief Secretary and our Chief Minister and our secretaries, all the seniors, our bureaucracy that is sitting here, many times there is the accusation made to the SEC.
And I would like to take the permission of the Chief Minister, and I would like to defend the bureaucracy and the Chief Secretary, the team headed by him, that they have been. I extend the House, sitting of the House for 15 minutes. I would like to say that they have been doing an excellent job. We all work together as a team, and we always, when we tweet also, we say this team Goa that is at work. It is not one single minister or just the Chief Minister or the officers. It is all of us and our doctors, and everyone comes together to help each other to see that we evolve and take up issues on a time-to-time basis and resolve this. COVID is not going to go so fast. COVID is here for a time, for some time. There is no expert that can say that this is the situation or this month there's going to be some solution for COVID. All our colleagues have been cooperating and helping each other. As far as we are concerned, Speaker Sir, testing facility in Goa at the moment only with the TrueNet machine is around 2,300, but another 450 tests in Goa Medical College, which we can do with the new machine that has been installed there. So about 3,000 tests per day is our capacity, which I think is enough. If required, we'll add additional TrueNet machines. We don't require much more machines because the TrueNet machines have been performing extremely well. And in order to enhance further, yesterday, a couple of days back also, in clusters and in containment zones, we are also trying to bring, we have already received 1,000 antigen kits, placed an order for another 20,000 and received another IgM tests. These are specifically used in areas where there is containment zone. And तुमकां Speaker Sir, the dista, की गोया राज्याचे सरकार आणि आमचे जे मुख्यमंत्री आहात त्यांच्या माध्यमांतल्यान आम्ही हे पहिली पाऊल कित्याक घेवंक ना म्हणून प्रश्न येता पण तेन्ना ICMRचे आमकां परमिशन जाय प्रत्येक गोष्ट ह्या देशान काय ह्या राज्यान आमकां यूज करपाक जाय जाल्यार आमकां ते करचें पडटा म्हाका कळटा म्हाज्या मतदारसंघान बी खुबश्यो केसीस जाल्यो लोक अस्वस्थ जाता की बाबा आमकां डेली वेजीस आहा आमकां कंटेनमेंट झोनान घालूं नाका केन्ना केन्ना एक विचार असो येता की आमकां कंटेनमेंट झोन करा केन्ना केन्ना येता की टेस्टिंग काडा अशी परिस्थिती आयली स्पीकर सर की जेन्ना ते टेस्ट प्रोटोकॉल प्रमाणे करपाक गेले आमचे डॉक्टराक मारपाक बी म्हाज्या मतदारसंघान लोक आयले कारण तांकां जाय आशिल्लें की प्रत्येक मनीस ते वॉर्डान आहा तो चॅक केल्लो जाय आनी ते चॅकींग ह्या तरेचें चॅकींग ते तुमकां खरें दिसचें ना की आमी जे गरज आहा त्या तरेची टेस्टिंग आमी करपाचें आमचें काम चालू आसा हे संख्या जी वाडत चल्ल्या हे फक्त गोवा राज्यान वाडत ना स्पीकर सर हे संख्या जे वाडत चल्ल्या जे कोविडाच्यो आमी लक्ष घालूं ना गरज पडल्यार दुसरे कोविड हॉस्पिटल घालपाचे आमी फाटीं केन्ना सरचे ना पूण आयज वेगळे वेगळे तरेन आमकां कोविड सिच्युएशन मॅनेज करपाक जाय जाल्यार कोविड केअर सेंटर्स हांव मुद्दम वचून पळयलो आयला की साफ सुथरे तशें आसता कांय गोश्टी जे इम्प्रूव करूंक जाय ते हांवें सेक्रेटरीक सांगला ते आमी ते प्रयत्न आमचो आहा ते सगळे गोश्टी जेवण बी हे सगळे गोश्टी टायमार आनी सगळे गोश्टी हायजिनाचे तरेतरेचे एजन्सीज आमी कलेक्टरच्या माध्यमांतल्यान थंय इम्प्लिमेंट करून फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा जेन्ना स्पीकर सर राजकारण जेन्ना येता म्हाका मी निश्चित करचें पूण कोविड जावन करपाक काय हरकत ना आनी राजकारण ह्या तरेचें आसूं नये की जे खंय सरकार कितेंय करता आनी एक पळयला स्पीकर सर हांवें की हे जे कोण विरोध करता हे जे कोण आमकां सांगता सूचना आनी सजेशन लेखी कोणूच दिवपाक तयार ना आयज पर्यंत सरकार कडेन काय मुख्यमंत्री काय म्हाजे कडेन काय चीफ सेक्रेटरी कडेन लेखी कितें करचें आनी तुमच्या मनान कितें आहा आनी तुमचो प्रोटोकॉल कसो आसचो लेखी कोण दिवंक तयार ना आनी म्हणूनच म्हाका दिसता की आमी आयज वेगवेगळे कोविड केअर सेंटर्स वेगवेगळे आमी असिम्टोमॅटीक केसीस आमी बायफर्केट करून कोविड हॉस्पिटल आमी आनी अपग्रेड करतले कोविड हॉस्पिटल जे फक्त सिम्टोमॅटीक पेशंट्स आनी पूर्णपणे थंय डेडिकेटेड आमी गोवा मेडिकल कॉलेजचे घातलेले आसा अलॉंग विथ DHS आनी मॅडमाचे ESI हॉस्पिटलाचे डॉक्टर हे तिनी मेळून एकदम बरें काम करता हांव मानता रातोरात आमकां जेन्ना निर्णय घेवचे पडटा दॅट वॉज नॉट डेजिग्नेटेड एज अ कोविड हॉस्पिटल दॅट वॉज अ ESI हॉस्पिटल आनी म्हणून आमी तेन्ना थारायलें की त्या हॉस्पिटलान आनी त्या हॉस्पिटलान जे कितें गरज पडटा आनी अपग्रेड करपाक ते मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान मॅडमच्या सहकार्यान चीफ सेक्रेटरी हेल्थ तांकां सगळ्यांक आमी एक टीम करून आमी ते आनी हे सगळें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो बाब मोविनान सकाळी विशय काडलेलो आनी जे हावसकीपींग आनी जे जेवणाची जी विशय आहा मुख्यमंत्रीन सांगलेले आसा की तेजेर ESI हॉस्पिटल आनी कोविड हॉस्पिटलान हांव तुमकां एक शब्द दिता आमी बसून जे कितें करूंक जाय ते कोविड हॉस्पिटलान जे कितें हावसकीपींग आसूं आनी कितें आसूं जे खंय कोण पेपराच्या माध्यमांतल्यान काय सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे कोण हे फोटोग्राफ्स हे व्हायरल करता हांव तुमकां आश्वासन एक दिता की आमी टिप टॉप गरज पडल्यार वेगळी एजन्सी वेगळी हावसकीपींगची एजन्सी वेगळे जेवणाची एजन्सी मुख्यमंत्री परमिशन घेवन योग्य ते निर्णय आमच्या ऑफिसरांच्या माध्यमांतल्यान
घेवपाचो आमी प्रयत्न करतले. त्याच बरोबर स्पीकर सर, कोविड सेंटराचे उलयल्ले आसा, टेस्टिंग फेसिलिटीचे उलयल्ले आसा आनी उल्लेख करतना स्पीकर सर, गोंय राज्यान आयजचे दिसा हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की कितले लोक पॉझिटिव्ह आसा, कितले टेस्टिंग आनी आयज प्रत्येक देशात आमी आयज इकॉनॉमिक टायम्स असो बिझनेस स्टँडर्ड असो की म्हणटा की गोवा इज वन ऑफ द स्टेट्स दॅट्स डुईंग द हायेस्ट टेस्टिंग एंड टेस्टिंग केल्या शिवाय वी विल नॉट बी एबल टू नो विच डिरेक्शन टू टेक. We are trying to use everything, nasal swabs पासून परे वेगळे antigen test पासून, but speaker sir, we are bound by ICMR rules and guidelines. Even if we want to do something, we need permission from ICMR to have to follow these particular rules and regulations which we are strictly following. I am also proud of the doctors and the teams who are working day and night to serve the people and the COVID patients who are mostly Goan people of Goan origin. आमची एक जबाबदारी आसा लेजिस्लेटर असताना आणि ह्या राज्याचो आरोग्य मंत्री असताना ह्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान आमी आयज काम करता, ते एक जबाबदारी आमचेर आहा की आमी हे सगळे गोष्टी मन लावन काम करपाची गरज आहा. आमी केन्ना बंधन कोणाचेर घालूंक ना की आमकां रिप्रेझेंटेशन दिवपाक. हांगा कोण पुलीस आसूं, कोण असेंब्लीचो स्टाफ आसूं, प्रत्येकाक भंय दिसता. आयज भंय जो आहा तो भंय आसूंक जाय, आसाच, पूण त्याच बरोबर आमी केन्ना फाटीं सरूंक ना. आमचे एक पॉलिटिकल लिडरशिपान केन्ना पावल फाटीं घेवंक ना की कोविड हा म्हणून आमी भितरल्यान आमी काम करपाचें, पूण आमी फिल्डार वचून काम करपाचो. प्रत्येक मिनिस्टर, प्रत्येक MLA, आयज मायकल आसूं, मॉविन आसूं, कोण मिलिन आसूं, सगळे लोक, कार्लोस आसूं, थंय उबे रावन ते आमी आमचें काम करता. बाकी सगळे आमचे सिनियर लिडर्स आहा, आमदार आहा, कोण फाटीं रावंक ना. पूण हांवें पळयलां की हे जे कोण टिका करता, हे जे कोण मुख्यमंत्री जावन गेले, हे टिका कित्याक करता, पूण हे टिका करून घरांतल्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सींतल्यान हे टिका करतात. हांवें तांकां विनंती केली, म्हाज्या वांगडा या कोविड हॉस्पिटलान, हांव भोंवता कोविड हॉस्पिटलान. हांवें केन्ना कोविड हॉस्पिटलांत येवन रावना घरा कडेन. आनी ज्या दिसा कोविड हॉस्पिटलान गेल्या थंय म्हणटा की हांव सरकार उडोवपाक भोंवता म्हणून, आनी WhatsApp सगळे कडेन व्हायरल करून न्यूज सोडून दिता. म्हणजे लोकांचें अटेन्शन कशें डायवर्ट करपाचें हे तेंचे कडल्यान शिकपाची गरज आहा. हांव गेला आनी थंय बसला कोविड हॉस्पिटलान पळोवपाक, हे जे कितें उलयतात, एक लक्षात विरोधी पक्षान घेवंक जाय की तुमचे कडेन मुद्दे ना जाल्यार मुद्दे सोदात. आमी जे कितें काम करूंक जाय, म्हाका एक जबाबदारी मुख्यमंत्रीन दिल्ली आसा, आरोग्य मंत्री म्हणून म्हाका केन्ना बंधन घालूंक ना की खंयच्या कोविड हॉस्पिटल काय खंयच्या कोविड केअर सेंटरान वचूं नाका म्हणून. जे कितें आरोग्य मंत्री म्हणून करूंक जाय ते करपाची धाडस आहा. हांवें केन्ना कोणचे आमदाराक मेळोना. चर्चिल कंप्लेन करता, चर्चिलाक विचारा, चर्चिल रुलींग पार्टीचो पण हातीन गावता काय पयलीं विचारा. हातीन रुलींग पार्टी MLA गावना जाल्यार विरोधी पक्ष केन्ना गावतलो. आयज चर्चिल मुद्दम ना, ESI हॉस्पिटलाचे ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आसा की जे कितें कमी आहा ते आमी मार्गार घालतले. मुख्यमंत्रीचे गायडन्स घेवन आमी जे कितें एजन्सी हावसकिपींगाचे आहा ते एजन्सी आमी इम्प्लिमेंट करतले. जे जेवणाची सोय आहा, हे जेवणाची सोय आउटसोर्स करपाची गरज आहा. हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ह्यो गोष्टी कितें आहा, एकटो मंत्री म्हणून हांव करूं शकना. हांवें चीफ मिनिस्टर कडेन डिस्कस करूंक जाय, आमचे सेक्रेटरी कडेन डिस्कस करूंक जाय, चीफ सेक्रेटरी कडेन डिस्कस करूंक जाय, कलेक्टर्स कडेन डिस्कस करूंक जाय, रेव्हेन्यू सेक्रेटरी कडेन डिस्कस. मॅडम हांगा बसल्या, तेंचे कडेन सगळ्यांनी युनॅनिमस कितें बरें आहा लोकां खातीर करपाचें. म्हाका कळटा की कांय गोष्टीक प्रॉब्लेम जाता, ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक म्हणून आमी आयज आयचेरान बसल्या. आमी काय असेंब्ली घेवं नाका एक दीस, पूण असेंब्लीन आयले न्ही आमी असेंब्ली सोडून भायर सरूंक ना. रावले, आमी मास्क बी घालून येता, हातान ग्लोव्स काडटा घाता. कोविड जाले कित्याक मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री बी आयज काम करता, कोविड जाल्ले आसा, तो हॉस्पिटलांत बसून आपलें काम करता. आनी म्हणूनच आमकां सगळ्यांक विचार करचो पडटलो की आमकां कसलें राजकारण गोंयांत करूंक जाय. गोंयचे जनतेचे हितान आमी काम करता. हांवें तुमकां स्टॅटिस्टिक्स जे म्हाका दिल्ले गेले ते सगळे स्टॅटिस्टिक्स बद्दल हांवें सांगलेले आसा. आमचे मिडियाचे भाव बी आहात तांकां बी हांव विनंती करता की तुमी पळयात खंय कडेन चुका जावं शकता ते आमचे नजरेक हाडात. आमी ते सारखे करपाक आनी सजेशन्स घेवन आमी इम्प्लिमेंट करपाक आमची तयारी आसा, मनस्थिती त्या तरेची आसा. पूण कंटिन्युअसली जर रोड सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान फक्त पॉलिटिकल हो वेळ पॉलिटिक्सा खातीर न्हू, हो वेळ आनी एक सांगूंक सोदता हांव विरोधी पक्षाक की आनी एक 19 म्हयने फुडले इलेक्शनाक आहा. म्हणजे मातशे पासेस काडा, टायम आहा इलेक्शन येता तेन्ना पळया कितें जाता तें. पूण त्याच बरोबर तो पर्यंत आमी कोविडाचे ताका टक्कर दिवपाक, कोविड-19 टक्कर कशें दिवप हेजेर आमचें काम जावंक जाय. म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्रीचे प्रत्येक पावलार आमकां सहकार्य आयज पर्यंत गावल्लें आसा. आमचे मदीं खंयचेच डिसिजन आमी एकमेका कडेन डिसिजन डिस्कस करून आमी घेता.
एंड म्हाका एक अभिमान आहा की म्हाका एक बरें एक टीम अशें गावला की आमचे चीफ सेक्रेटरी आमची सेक्रेटरी नीला मोहनन ते कंटिन्युअस रातभर केन्ना केन्ना 11:30 आमची चर्चा जाता, केन्ना केन्ना 12 आमची चर्चा जाता की आमकां ह्यो काम करूंक जाय. त्याच बरोबर बाकीचे सगळे सिनियर सेक्रेटरीज बसल्या. कोणाकूच कोविड-19 ऑन अ बॅकफूट आमी खेळून आमी फ्रंट फुटार वचून आमी कोविड-19 टक्कर दिवपाचें आमी काम केल्लें आसा. केन्ना केन्ना स्पीकर सर कोविडा बरोबर म्हाका 7 मिनटां दिल्ली, पूण हांव एकूच तुमकां सांगता की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सहकार्य आमकां केल्लें आसा कोविडाचे हे वॉर अगेन्स्ट कोविड आमी एक टीम म्हणून केल्लें आसा. फाल्यां काही गोष्टी आनी वेगवेगळे अफवा सोशल मिडियाचेर येता. मुख्यमंत्री उलयलो काय उलयलो की आमची सेक्रेटरी उलयली, सेक्रेटरी बऱ्यापैकी उलयतात आनी बऱ्यापैकी ती इंटरप्रिटेशन करता. काय हरकत ना, आमचे मदीं कसलोच इगो ना, आमी एकमेकाक सहकार्य करता आनी हे सरकार लोकां खातीर आनी गरीब लोकां खातीर जेंचे नोकऱ्यो वचूंक लागल्या. कोविड एक उरले एक सायडीक स्पीकर सर, फुडले 6 म्हयने वर्सभरान लोकांची नोकऱ्यो जे वयतात ते नोकऱ्यो कशे वाचोवपाचे तेजेर बी सरकार मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल काम करता. लोकांक जगपाक जाय, लोकांचे अन्नाचो प्रश्न आसा, लोकांचो पोटाचो प्रश्न आसा. लोक आयज म्हणटा कंटेनमेंट झोन नाकाच आमकां काम करपाक वचपाक दिया कारण आमचे प्रश्न डेली वेजीसचेर आसा. आनी म्हणूनच आयज ह्या हावसान जेन्ना हांव एक फर्म स्टेटमेंट करूंक सोदता की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या सहकार्यान हे आरोग्य खातें आनी पूर्णपणे आमी सगळे मशिनरी चलता. आमी केन्ना बॅक फुटार चलोवंक ना आनी ह्याच तरेन आमी कोविड जो पर्यंत आमकां सोल्युशन कोविडाक गावना ह्या कोविडाक टक्कर दिवपाक हे सरकार कटिबद्ध आहा. आनी आमी ऑपोजिशनान कितले टिका केली, गोंयचे जनतेक आमचे मिडियाचे भाव हांगा तेंच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की कोविड जो पर्यंत आमी कोविड वॉर जिखना, त्रास आसाच, केसीस वाडटा, वी आर नॉट इन्सुलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया. लोक येतलो गोंयान, आमचे वी आर डिपेंडंट ऑन अदर स्टेट्स फॉर ग्रोसरीज एंड इसेन्शियल्स. तेंचे बी टेस्टिंगाची सोय आमी चालू केले. आमी हे जे फास्ट ट्रॅक टेस्टिंग आहा ते बी आमी किट्स ऑर्डर केल्ले आसा. हे सगळ्या गोष्टीचेर काम चालू आसा. खंय तरी जर कितें वयर सकयल जर चुकला, हांव गोंयचे जनतेक एकूच सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या एसेंब्लीच्या फ्लोरच्या माध्यमांतल्यान की आमकां जर तुमकां दिसता की आमचे कितें आमी एकूच सांगून आश्वासन दिवंक सोदता की हे सरकार सेन्सिटीव सरकार आहा आनी हे सरकार जे कितें खंय वयर सकयल जाता तेजेर एक सोल्युशन काडून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. इतलेंच आनी हांव आयज ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतचे आभार व्यक्त करता की म्हाका तेंचे अंडर हेल्थ मिनिस्टर म्हणून काम करपाक त्यांनी भरपूर फ्रिडम दिल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर हांव आभार व्यक्त करता आमच्या चीफ सेक्रेटरीचो आनी सेक्रेटरी नीला मोहनाचो जे दीस रात काम करता. आमचो डीन आहा, डायरेक्टर आहा, बाकी सगळे डॉक्टर आहा. हांकां आमी जर एनकरेज करूंक ना काम करपाक ते कित्याक म्हणून काम करूंक जाय. प्रत्येक फावट आमी पळयता की एसीसीचेर टिका केले वयता. एसीसीचेर कित्याक टिका करूंक जाय. जर कोण विरोधी पक्षाक दिसता की ते करूंक जाय, आतांच कोणी उल्लेख केलो लोक आयुक्तान वयता म्हणून वचून लोक आयुक्ताक काय फरक पडना. कोर्टान वयता कोर्टान वचून दी काय फरक पडना. आमचें काम सिन्सियरली चल्लां डॉक्टर प्रमोद सावंतचे लिडरशीप सकयल आनी ह्याच तरेन आमकां काम करूंक जाय आनी ह्याच तरेन आमी काम करतले. हेच म्हाजो स्टेटमेंट ऑन फ्लोर ऑफ द हावस. आयज बाब मोविन गुदिनोन बी आयज सकाळी जे चर्चा केल्या तेजेर बी आमी बेगिना बेगीन जाग्यार घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी बाकी सगळे गोष्टी हो जो डॉक्युमेंट आहा स्पीकर सर, हांव हे सगळे स्टॅटिस्टिक्स आयजचे दिसाचे स्टॅटिस्टिक्स हे हांव फ्लोर ऑफ द हावसार दवरता. म्हणजे तुम्ही विरोधी पक्षाक जर वाचूंक जाय हे तुमी केन्नाय सर्क्युलेट करूं शकता. तांकां आमकां कितेंच लिपोवपाची गरज ना. आमी केन्नाच कितें लिपोवपाचो प्रयत्न करूंक ना. पूण आमी गोंयचे जनतेचे हित राखपाक म्हणून हांगा सरकार चलयता डॉक्टर प्रमोद सावंतचे नेतृत्व सकयल. आनी म्हाका अभिमान आहे सरकार मंत्री रावन हांव इतलें सांगून म्हाजे हेजेर कोविडाचो स्टेटमेंट हांव पूर्ण करता. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर स्टेटमेंट करपा जाय. स्पीकर सर, कोविड-19 हे आयज पुराय जगाक पडिल्लें एक व्हडें आसा अशें म्हटल्यार अतिताय ठरची ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कोविड-19 ही महामारी ही पुराय जगाचेर आसा, तशीच ह्या भारत देशातूय आसा. 22 मार्च सावन आमच्या देशाचे पंतप्रधान हांच्यांनी हे कोविड-19 आनी कोरोना व्हायरस हाका कंट्रोल करपा खातीर वेगवेगळे पर्याय वेगवेगळे युक्ती जे लॉकडावन आसतलें किंवा ताजेर संशोधन आसतलें सुरू केलें. स्पीकर सर, कोरोना व्हायरस आनी कोविड-19 हाच्या बद्दल पुराय जगाचेर आयजूय संशोधन सुरू आसा. भारत देशानूय बी आयजूय हाजेर संशोधन सुरू आसा. आयज पर्यंत स्पीकर सर हाजेर म्हणजे आमी जेका म्हणटा की कंप्लीट फूल प्रूफ ट्रिटमेंट फॉर द कोविड-19 ही येवंक ना. सगळी कडेन वेगवेगळ्या राष्ट्रांत वेगवेगळ्या राज्यांनी
वेगवेगळी ट्रिटमेंट वेगवेगळी पॅथी ही फॉलो करता आनी म्हाका दिसता ताच्या खातीर अजून वॅक्सीन जे आसा हे वॅक्सिनूय बी आयज पर्यंत येवंक ना ताजेरूय बी रिसर्च जो आसा सुरू आसा. I extend the sit in the House for 15 minutes. स्पीकर सर, त्याच धर्तीचेर म्हाका दिसता आमच्याय देशात माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या वॅक्सिनाचेरय काम करपाक सुरू केलां आनी आमी प्राउडली सांगूं शकता ICMRच्या गायडलायनीच्या सकयल म्हणजे रेडकर हॉस्पिटल हांगासर जो रिसर्च जाता कोवॅक्सिना खातीर हो गोंयानूय बी सुरू आसा ही आमच्या खातीर गौरवाची गजाल आसा. 22 मार्चा उपरांत पयलो जनता कर्फ्यू लागलो आनी मागीर 25 मार्चाच्यान लॉकडावन सुरू जालें. आमी तेज्याच पयलीं 24 मार्चाक लॉकडावन आमी करचो हें थारायल्लें, बट देशा बरोबरच्या लॉकडावनान लॉकडावन 1 पासून लॉकडावन 3 पर्यंत हे कंटिन्युअस आमी केलें. आनी फक्त कोवीड मॅनेजमेंट न्ही तर पुराय एडमिनिस्ट्रेशन हे कोविडाच्या फाटल्यान आसलें. म्हणजे बाप हेल्थ मिनिस्टर म्हणजे विश्वजीत राणे हांच्यांनी हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या वतीन मागीर जावं ते कोवीड हॉस्पिटल जावं ते टेस्टिंग फॅसिलिटीज जावं ती कोवीड केअर सेंटर्स थंयसर मेळपी ट्रिटमेंट हाच्या सगळ्याच्या बद्दल उलयलें. स्पीकर सर हांव आनीक ताजेर चड वेळ उलोवचो ना, पण हांव एक गजाल निश्चितच सांगता, फक्त कोवीड मॅनेजमेंट करता आसतना फक्त जेका कोवीड जाल्या ताका टेस्ट करप आनी हॉस्पिटलान हाडून दवरप किंवा कोवीड सेंटरान दवरप इतकेंच काम नाशिल्लें. आमी पळयता की लॉकडावन सुरू जाल्या उपरांत जायते प्रॉब्लेम राज्य सरकाराच्या फुडल्यान आयले आनी ते प्रॉब्लेम आशिल्ले की हांगासले मायग्रंट लेबर धाडून दिवपाचे किंवा हांगासले फॉरेनर्स जे आसा तांकां धाडून दिवपाचे. हांगासर बंद जाल्या उपरांत लोकांक सगळ्या जाणांक जें जेवण मेळपाक जाय ग्रॉसरी आयटम मेळपाक जाय ते प्रॉब्लेम्स आशिल्ले. आमचे स्टँडर्ड गोवन्स जे भायल्या हितूर इंडियन्स जशे आसा म्हणजे सी फेरर्स आसतले नॉन सी फेरर्स जे आसतले जे भायल्या कंट्रीन आसात तांकां परत हाडपाचे. आमचे गोवन्स जे इतर राज्यान आसा तांकां परत हाडपाचे. आनी हे सगळें करता आसतना राज्याच्यो 8 बाउंड्रीज सील करप आनी स्पीकर सर थंयसर 24/7 काम करप. म्हणून हांव म्हणटा की एडमिनिस्ट्रेशनांतले हांव आसतलो आमचे सगळे मंत्री वा बाकीचे तुमीय सगळे आमदार आसतले की जांच्यांनी खरें म्हटल्यार हें आयकपाक हांगाच रावपाक जाय आशिल्लें. आमकां कोविडाचेर उलोवपाक नाका अशें ना, आमकांय कोविडाचेर उलोवपाक जाय. गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय की कोविडांत सरकारान कितें केलां हेंय कळपाची गरज आसा. आमी पयल्या दिसा पासून ट्रान्सपरंट आसा. स्पीकर सर 29 दीस कंटिन्युअसली प्रेस कॉन्फरन्स घेवपी हांव, म्हाज्या उपरांत म्हाका दिसता आमच्या हेल्थ मिनिस्टरानूय ह्या विशयाचेर प्रत्येक फावटी प्रेस कॉन्फरन्स घेताले. आमचे हेल्थ सेक्रेटरी आसताले प्रेस इन्फॉर्मेशन आसताले हेय सगळे प्रेसा कडेन उलय. स्पीकर सर आमी खंयच लिपोवन दवरूंक ना. प्रत्येक गोष्टीचे ट्रान्सपरन्सी जशी म्हटल्यार बाबा हेल्थ मिनिस्टरान प्रत्येक गोष्टीची ट्रान्सपरन्सी आशिल्ली. जावं ते लेबर सेंटर्स आसतले जावं ते कोवीड केअर सेंटर आसतले जावं ते फॉरेनर्स हांगा येवपी आसतले जावं ते सी फेरर्स आसतले सगळ्या बाबतींत ट्रान्सपरन्सी आमच्या सरकारान स्पीकर सर दवरलेली. आनी ताकाच लागून जेन्ना हांव म्हणटा की एडमिनिस्ट्रेशन म्हाज्या पासून ते लास्ट आमच्या आमदारा पर्यंत आनी CSA पासून लास्ट 24/7 ड्युटी करपी तो पुलीस कॉन्स्टेबल आसतलो आनी म्युन्सिपाल्टीचो आमचो हेल्थ वर्कर आसतलो किंवा म्युन्सिपाल्टीचो आमचो जो सिवरेजीन काम करपी तो मनीस आसतलो. तर वर्किंग फॉर 24/7. स्पीकर सर आयजूय बी पत्रादेवीच्या बॉर्डरीचेर आनी पोळ्या चॅकपोस्टीच्या बॉर्डरीचेर 24/7 काम करतात. आयजूय आमचो हेल्थ स्टाफ थंयसर खंय तरी थ्रोट स्वॅब घेवपा खातीर ताका थंय धाडटा. इतकें कंटिन्युअसली काम करता. स्पीकर सर ताचेर टिका करप खूब सोंपें, सोशल मिडियाचेर उलोवप खूब सोंपें. तुमचे कितें आहा ती सजेशन्स आमी ना म्हणूना. हांवें पयलीं दिसाच्यान सांगलां आमी जायते फावटी म्हणजे 2 ते 3 फावटी तुमच्या वांगडा मिटिंगय घेतल्यो. आमी इवन दो सगळ्या लोकांक सांगलें की तुमची सजेशन्स कोवीड मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत आनी एडमिनिस्ट्रेशनच्या बाबतींत जी कितें सजेशन्स आसात ती सजेशन्स तुमी करात. आमी सजेशन्स वेलकम करता. आनी सगळी कारण हाज्या पयलींचो केन्ना एक्सपिरियन्स कोवीड हाज्या पयलीं केन्ना जावंक नाशिल्लो. खंयच्या बुकान रिकॉर्ड्स ना ते काडून पळयले आनी तशेंच मॅनेजमेंट आतां करुया किंवा जशी फाटली ट्रिटमेंट केल्या तशीच ट्रिटमेंट आतां करुया हें म्हणपाक खंयसरूच रिकॉर्ड ना. स्पीकर सर पुराय जगान ना गोंयान ना. म्हणजे ही पयलीच फावटी अशा पद्दतीचो पॅन्डमीक आसा, अशा पद्दतीचो डिजास्टर आसा आनी ह्या डिजास्टराच्या माध्यमांतल्यान हांव मुख्यमंत्री आनी म्हजे बाकीचे मंत्री आनी एडमिनिस्ट्रेशन हातूंतल्यान वयता. स्पीकर सर अभिनंदन करपाचें तर सोडून दियात, हांव करा म्हणना. आमी खूब व्हडलें काम केलां. इट इज अवर ड्युटी. आमी काम करता कंटिन्युअसली 24/7 काम करता. तांणी रायटली सांगलें कारण घरान बसून एखादो व्हिडिओ काडून घालप हें खूब सोंपें.
पयल्या दिसांनी तर स्पीकर सर कोण भायरूय सरनाशिल्ले, तेन्नाय आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनांतलो स्टाफ जाले. हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर जे जायते प्रॉब्लेम 1.5 लाख लेबरांक हांगासल्यान आमी धाडले. जवळपास आमचे स्टँडर्ड गोवन जे भायर आशिल्ले जवळपास 13,000 सीफेरर्स आनी नॉन सीफेरर्स तांकां आमी परतूय हाडले. जायते हांगासर आशिल्ले 8,000 फॉरेनर्स तांकां आमी परत धाडले. 35,000 ते 40,000 लोक जे बाकीच्या स्टेटींनी आशिल्ले तांकांय परत धाडले. मागीर हें सगळें करता आसतना आमच्या नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा कलेक्टर ऑफिस आसतलें ते पासून डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार पर्यंत आमचें पुलीस डिपार्टमेंट पुराय आसतलें किंवा आमचें पुराय मागीर कदंबाचो स्टाफ खंयचेच डिपार्टमेंट जे स्पीकर सर काम करण्यास तर उरूंक ना. म्हणजे काही डिपार्टमेंटातले स्टाफ फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर आसतलें, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, ह्या सगळ्या ऑफिसरांक जेवण दिवपी आसतलो हे कंटिन्युअसली फाटले 3-4 म्हयने 24/7 काम करता. शेवटी ते मनीस आसा स्पीकर सर. खंय तरी आमी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट ह्या सगळ्या जाणांक दिल्या आनी ते एप्रिशिएट करचे म्हणून खंय तरी एखाद दीस खंय तरी मातशें चादर खंय तरी पिद्दली आसली, जेवण खंय तरी लेट, हय आमकां मान्य, आमी ना म्हणना. तांकां बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट दिवपाक जाय, बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फेसिलिटीज दिवपाक जाय, बऱ्यांतले बरें तेंची इम्युनिटी बुस्ट वाडटलें आसा जाल्यार बऱ्यांतलें बरें जेवण दिवपाक जाय. आमचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा आनी आमी तें करपाची आमची तयारी आसा. स्पीकर सर, गोंयांत ना म्हटलें जाल्यार 35 डेथ जाल्यो. वायट दिसता स्पीकर सर, खूब वायट दिसता. आमी जेन्ना म्हणटा की आमी कंटिन्युअसली एक्सप्लेन करताले की कोमॉर्बीड कंडिशन जे आसा हांच्यांनी कोमॉर्बीड कंडिशन आसल्या कारणान हाजे चान्सीस चड उरता डेथ जावपाचे. तुमी जर स्पीकर सर मुद्दामून पळयशात म्हणजे तेजो आंकडो जर पळयशात की जवळपास 80 वर्सां वयले 80 ते 85 वर्सां हेच्या जाण गेले. बिटवीन 70 to 79 5 जाण गेले. बिटवीन 60 to 69 9 जाण गेले. बिटवीन 50 to 59 9 जाण गेले. बिटवीन 40 to 49 3 जाण गेले आनी 40च्या सकयल 2 जाण गेले. बट खूब वायट दिसता स्पीकर सर जेन्ना 15 वर्सां वयले एखादे चली जेन्ना कोविडा खातीर एक्सपायर जाता. हाजो सगळो दोश जो आसा हो आमच्या मेडिकल टिमीचेर थापू नाकात. स्पीकर सर, आमची जबाबदारी उरता. आमी वन ऑफ द बेस्ट ट्रिटमेंट दिवपाचो प्रयत्न चल्ला. स्पीकर सर, मागीर जावं तो डॉक्टर एडवीन गोम्स, डॉक्टर आमोणकर, डॉक्टर विराज आनी बाकीचे तांचे कोविड हॉस्पिटलाचो सगळो स्टाफ पुराय तेची कोविडांतली नर्सीस आसतले, डॉक्टर्स आसतले, सगळे काम करतात. कंटिन्युअसली काम करता स्पीकर सर. खंयच्याच दोतोराक आपलो पेशंट गेल्लो केन्नाच नाका आसता बाय पेशंट हांव दोतोर आसा, केन्नाच नाका आसता. वन ऑफ द बेस्ट ट्रिटमेंट दिवपाचे कोविडांत आमची तयारी आसा आनी ताकाच लागून GMCंतल्यान सगळे दोतोर जे आसा जेन्ना जेन्ना गरज लागता, कार्डियोलॉजिस्ट आसतलो, नेफ्रोलॉजिस्ट आसतलो, गायनेक आसतलो किंवा पिडियाट्रिशियन आसतलो, हे सगळे दोतोर स्पीकर सर एका उतराचेर आमच्या GMCंतल्यान त्या कोविड हॉस्पिटलान वयता आनी ट्रिटमेंट दिता. हें माणुसकीच्या दृश्टीन पेशंटाक खंयच्याच दगोवपाक दिवचो ना. आतां काही चुको इतरा कडल्यानूय जाता. जर आमकां 5-5 दीस जोर येता, आमकां खबर आसा राज्यांत कोविड आसा, आपल्या परिसरात कोविड आसा आनी 5 दीस जोर येयल्या उपरांत एखादो जर मनीस स्पीकर सर घरा कडेन रावलो ताका आमी कितें करपाचें? तो जर टेस्टिंगाकूच येयलो ना स्पीकर सर जाल्यार आमकां कशें कळटलें ताज्या घरांत आमच्या कोविड आसा म्हणून? आमकां कशें कळटलें स्पीकर सर? आमी घरांत वचून तपासूंक शकता? ना स्पीकर सर, आमकां कळपाक जाय. राज्यांत जेन्ना पॅन्डमीक आसा, कोविड आसा, एखाद्या भुरग्याक आमचें म्हणणें आसा पयल्या दिसा त्या भुरग्याक हाडचें आशिल्लें, पुराय तेची जापसालदारकी घेवपाची आमची तयारी आशिल्ली. ताकाच लागून तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पुराय गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदतां की आयजूय बी तुमकां जर लक्षणां आढळ्ळीं, जोर आसतलो, खोकली आसतली, तकली दुखता आसतली, बॉडी एक आसतलो, ह्या सगळ्या लक्षणाचे पेशंट हे तुमच्या लागच्यात लागच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान वचून ताजो थ्रोट स्वॅब दियात. हय, टेस्टिंगाक मातसो उशीर लागता कारण आमी आतां 2,500 टेस्ट करता. आमच्या कडेन बॅकलॉग म्हणजे डेली 3,500 ते 4,000 येता. आमी तितूनय बी थोडे अजुनूय बी एक्सपेडायट करता. आनीकूय टेस्टी ज्यो आसा ह्यो बेगिनात बेगीन करपाच्या कारण जाता तितके बेगीन. म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, जे सिम्पटॉमॅटीक आसात तांची टेस्ट बेगीन करपाचो, त्यांचो रिपोर्ट बेगीन दिवपाचो, तांकां कोविड हॉस्पिटलांत बेगीन पावोवपाचें, ही तयारी स्पीकर सर आसा. स्पीकर सर, आमची एक्सपर्टायज आसा. जाल्ल्या भुरग्याकूय कोविड जाल्लो, चिकालीच्या त्या हॉस्पिटलान मामिनाच्या जे भुरग्यान बर्थ दिलो ताच्या दुसरेच दीस ते कोविड पॉझिटिव्ह डिटेक्ट जाले स्पीकर सर. ते ट्रीट जावन घरा गेले. ही गजाल आसा स्पीकर सर. 90 वर्साच्या जाणटेल्याकूय कोविड पॉझिटिव्ह जाल्लो, तोय बरा जावन घरा गेलो. जर आमी योग्य रित्या आनी योग्य वेळार ट्रिटमेंट घेतली आसत जाल्यार तो बरो जावन घरा वता. हें निश्चितच तितकेंच खरें आसा. ताज्या खातीर म्हाका दिसता कोविडा खातीर आमी भियोन वचपाची गरज ना.
आमकां ट्रिटमेंट करपाची गरज आसा, आमकां सिम्पटम्स दिसले आसत जाल्यार PHCन वचून टेस्ट करपाची गरज आसा. आमकां हें सगळें जर करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता की आमी सगळ्या जाणांक हे सामोरे वचपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी एकदां ग्रीन झोनांतल्यान परत एकदां आसा तशें आमी केसीस आमच्यो वाडपाक लागल्यो आनी सगळी परिस्थिती जी आसा ही आमी सगळ्यांनी पळयल्या. पण हांव ह्या सगळ्या विशयाचेर उलयना, कारण जायते विरोधकांनी म्हाका दिसता एडजर्नमेंट मोशन दिल्लो. आमकां खंय तरी आमी म्हणजे आयच्या ह्या असेंब्लींतल्यान कोविडाचेर उलयता आसतना आमी वयचे नासले. आमकांय जनतेक कळपाक जाय. म्हणून तर आमी तितकोच इम्पॉर्टंट आशिल्लें बजेट पास जावप. स्पीकर सर, आयज बजेट आशिल्लें, गव्हर्मेंट बिजनस आशिल्लो, बिलां आशिल्लीं, ही तितकीच म्हत्वाची आशिल्ली. आयज जर आमी बजेट पास करिना, आमकां फाल्यांच्यान कोवीड मॅनेजमेंटा खातीर आनी कोवीड ट्रिटमेंटा खातीर जे पयशे खर्च करपाक जाय ते ह्याच बजेटांतल्यान आमकां काडपाक जाय आशिल्ले आनी ह्याच बजेटांतल्यान ते आमकां मोडपाक जाय आसले. म्हणून आमची स्पीकर सर रिक्वेस्ट आशिल्ली की बजेट पास करात, की गव्हर्मेंटाचे ऑर्डिनन्स आशिल्ले, गव्हर्मेंटान ऑर्डिनन्स काडले आसले इन लायन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. स्पीकर सर, वेगवेगळी बिलां आशिल्लीं, तोय गव्हर्मेंट बिजनेस जो आसा हो आमकां पुराय करप गरजेचें आशिल्लें. म्हणून तर आमी सांगतले की हें एकदां कंप्लीट जावनी आमी ताजेर उलयता. पण खंय तरी म्हणजे दाखोवपा खातीर आमी सरकार खंयसरूच फेल ठरूंक ना. सरकार आपल्या परीन जायतें काम आनी योग्य रित्या बरें काम जें आसा स्पीकर सर हें कोविडाच्या बाबतींत केल्या. आमकां घडये कदाचित तांच्या कडल्यान सर्टिफिकेटीची गरज ना. आयजूय बी म्हणजे टेस्टिंग रेट, मॉर्टेलिटी रेट वो कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट्स आमी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे मॉर्टेलिटी रेट आमचो खूब मोठ्या प्रमाणात कमी आसा आनी टेस्टिंग रेट खूब प्रमाणात चड आसा. कारण आमी जितक्यो चड टेस्ट करतात तितक्या लोकांक आमी आयसोलेट करता, कोविड केअर सेंटरान दवरता आनी तांची ट्रिटमेंट दिता. मॉर्टेलिटी रेट स्पीकर सर आमचो 0.75 आसा. कंपॅरिजन विथ द कंट्री इट इज म्हाका दिसता 2.7 आसा समथींग. त्या बाबतींत आमी बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट दिवपा खातीर सदोदीत हांव म्हाज्या सगळ्या वांगड्या बरोबर जे कंटिन्युअसली आमचे एफर्ट्स जे आसा हे चालू आसा. स्पीकर सर, हे बजेट पास केला तितूंतल्यान आमची प्रायोरिटी बजेट जर कितें तुमी पळयतले जाल्यार सप्लिमेंटरी बजेट आज आमी तुमच्या मुखार दवरला. त्या सप्लिमेंटरी बजेटांत आमची प्रायोरिटी जर कितें आशिल्ली जाल्यार प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टरा खातीर आशिल्ली. आमकां ज्या हेल्थ सेक्टरांत जे बजेट आमकां आजून एडिशनल बजेट जाय आशिल्लें तें आमकां पास करपाक जाय आसलें. कारण ज्या कोवीड मॅनेजमेंट करपाक आनी कोविडाचेर ज्या उलयतात ते जर आमकां करतले आसत जाल्यार बजेटाच्या बरोबर सप्लिमेंटरी बजेटूय बी आमकां पास करप हें तितकेंच गरजेचें आशिल्लें. स्पीकर सर, टिका जायते जाण करतात, जायत्यो गजाली करतात. म्हाका आत्तां आमचो स्टाफ हाडून दाखयतालो की स्पीकर सर हद इतकी जाल्या की असेंब्ली चालू आसतना एक मेसेज व्हायरल जाता खंय तरी आमच्याच एखाद्या हांगासल्या जॉयंट सेक्रेटरीक कोरोना पॉझिटिव्ह जाला म्हणून. म्हणजे इतलो पर्यंत हद्द. म्हाका दिसता आमी निदान हांव पयलीं दिसाच्यान सांगत आयलां की टिका करची, मेसेज व्हायरलूय करच्यो, बट निदान कोविडाच्या बाबतींत तरी करूं नाकात. कारण आमी हो विशय सिरियसली पळयता. कारण लोकांनी मरण आसतर मेले म्हणूनय सांगले. खुबशे बाबतींत जो पेशंट बाबडो थंय आसा अशे 2-2दा मारले अशेय लोक आसात. अशा कितलेशाच जाणांच्या ह्या खूब टिकेंतल्यान स्पीकर सर, हांव एक ठामपणे तुमकां सांगता हे कोविड मॅनेजमेंट करपाक म्हाज्या बरोबर म्हणजे सगळे आमदार, सगळी गोंयची जनता ही सरकाराच्या बरोबर आसा. आनी म्हणूनच तर आमी आतां पर्यंत म्हणजे कोविडाचेर हाज्याय फुडें आमकां कोविड कंट्रोल करपाक जाय. आनी कोविड कंट्रोल करता आसतना जायत्यो गजाली आसतल्यो एडमिनिस्ट्रेशनांतल्यो म्हणजे हेल्थ सेक्टराच्या बरोबर एड्युकेशन सेक्टर सगळे सेक्टरूच इम्पॉर्टंट आसा. स्पीकर सर, त्याच्या बरोबर इंडस्ट्रियल सेक्टर. कारण आमी पळयता जर इकॉनॉमीक आर्थीक रिव्हेन्यू जर राज्या कडेन जर येतलो आसत जाल्यार आमकां म्हाका दिसता की इंडस्ट्रीज चालू उरपूय गरजेच्यो आसा. आनी त्याच नुसार वेगवेगळी पावलां वेगवेगळे फावटी म्हणजे सरकारान जायत्यो म्हणजे SOP काडल्या आसतल्यो, जायत्यो गजाली केल्या आसतल्यो. हाजो अर्थ स्पीकर सर असो न्ही. सभागृहाचें कामकाज 15 मिनटांनी वाडयता. स्पीकर सर, हांव तुमचो चड वेळ घेयना, पण हांव एक गजाल मुद्दामून नमूद करता. आज सांगतना खूब बरें दिसता की आमच्यातलोच आमदार बाब क्लाफासियो हो कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्लो. तो काल रिकवर जालो कोरोनांतल्यान आनी आज काही थोडे दीस ट्रिटमेंटा खातीर आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन ताका दवरलेलो आसा. आजून एक थोडे दीस ताका एडवायज पल्मोनरी आनी चेस्टाचो एडवायज जाय म्हणून तांकां थंय दवरलेले आसा.
आतां जें म्हटलेलो हांवें तो सेक्रेटरी असेंब्लींतलो न्ही, तर सेक्रेटरी GADतलो आसतलो कोण तरी, बट असेंब्लींतलो न्ही. हाजी मेसेज ही वेगळ्या पद्दतीन अशी स्प्रेड करची न्ही अशें म्हाका दिसता, जेणे करून लोकां मदीं भंय खंय तरी निर्माण जावचो न्ही. हांव म्हजें भाशण सोंपयता आसतना हांवें एक 2-3 गजाली मुद्दाम तुमच्या मुखार मांडटा. आनी ह्या पुराय जे कोविड-19च्या महामारीच्या युद्धात आमकां सगळ्यांत मोठें सहकार्य आनी गायडन्स जर कोणाचें लाभलां आसतलें जाल्यार देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी, ज्या ज्या वेळार गायडन्स लागला आसतलें, फायनान्शियल सपोर्ट लागला आसतलें, किंवा आमकां बाकीच्यो सगळ्यो गजाली लागल्या तेद्या वेळार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, देशाचे होम मिनिस्टर माननीय अमित भाई शाह, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी, आमचे आरोग्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, आणि त्याच बरोबर इतर मंत्री, मागीर ते फॉरेन मिनिस्टर आसतलो, मागीर शिपींग मिनिस्टर आसतलो, इवन दो आमचो एविएशन मिनिस्टर आसतलो. कारण हांव वेळच्या वेळी ज्या मंत्र्याची आमकां गरज लागता त्या मिनिस्टराक फोन करतालो आनी त्यांच्या मिनिस्ट्रीच्या वतीन आमकां तांचो सपोर्ट जो आसा तो वेळच्या वेळी मेळटालो. पण त्याच बरोबर हें सगळें गोंयांत मॅनेजमेंट करता आसतना म्हणजे हांव जशें सांगता की हॉस्पिटलाच्या स्टाफा बरोबर एडमिनिस्ट्रेशनांतलो सगळो स्टाफ, हांवें स्पेसिफिकली कोणा एका दुसऱ्या मनशाचें नांव घेवचो ना, बट हांवें जेन्ना म्हटलें की CS पासून की लास्ट म्हणजे चीफ सेक्रेटरी पासून लास्ट म्युन्सिपाल्टींतलो आमचो सिवरेजीन काम करपी मनीस पर्यंत, म्हणजे तितून सगळे लोक आयले, हे सगळे कोविड वॉरियर्स आसात. आनी विशेश करून जे कोविड हॉस्पिटलांत डायरेक्ट काम करतात, कोविड केअर सेंटरांत डायरेक्ट काम करतात, जे स्वता PPE किट घालून तितल्यान वतात आनी हे करता आसतना तांकांय तेय कोविड पॉझिटिव्ह जाले. म्हणजे डॉक्टर एडविना पासून अजून आमचे कितलेशेच दोतोर पॉझिटिव्ह जाले, नर्सीस पॉझिटिव्ह जाले, आमचो बाकीचो हाऊसकीपिंग स्टाफ पॉझिटिव्ह जालो, पुलीस पॉझिटिव्ह जाले, फायर वर्कर पॉझिटिव्ह जाले, स्पीकर सर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेसांतले स्टाफ पॉझिटिव्ह जाले. म्हणजे हे खंयसरूच ते भियोन घरान रावले जाल्यार येदें व्हडलें काम, येदें व्हडलें मॅनेजमेंट हें जावचें नासलें. स्पीकर सर, आमी भियोनूय रावोंक ना. आमकां कोविड मॅनेजमेंट वेवस्थीत रित्या करपाक आमकां समजता आनी आजुनूय बी आमी अंडर द गायडन्स ऑफ द MHA जे वेळच्या वेळी वेगवेगळे त्यांच्या गायडन्साच्या सकयल काम करीत आसा. निश्चितच कोविड कितले दीस फुडें वयतात करूं शकना, बट जो पर्यंत कोविड आसा तो पर्यंत आमी जर आमकां सांबाळटले आसत जाल्यार आपली जापसालकार जरी आपल्या फॅमिलीची जापसालदार ही आपूण घेवची पडटली. म्हाका दिसता कोरोना आपल्याक व्हायरस पॉझिटिव्ह जावंक जायना आसत जाल्यार कंटिन्युअसली मास्क वापरप, आमी म्हणटा सॅनिटायझर वापरप आनी सोशल डिस्टन्सिंगाचें पालन करप. आत्तां जें जावंक ना पळय न्ही, तें निदान असेंब्लीत तरी आमी तें सोशल डिस्टन्सिंगाचें पालन करपाची गरज आसा. आनी इतकें जर गोंयच्या जनतेत केलें जाल्यार निश्चितच आमी आंकडो आमचो सकयल देंवपाक लागला, आंकडो आमचो कमी जावपाक लागला. आमी आजुनूय बी आमचो मॉर्टेलिटी रेट हो कमी करपाक यशस्वी ठरल्या आनी योग्य वेळार जेका जेन्ना लक्षणां दिसता तेन्ना तेणी जर टेस्टिंग केलें जाल्यार निश्चितच म्हणजे मॉर्टेलिटी रेट 0 डावन करपा खातीर आनी योग्य ट्रिटमेंट दिवपा खातीर आमची मेडिकल टीम ही सक्षम आसा, आमचें पुराय एडमिनिस्ट्रेशन तितकें सक्षम आसा आनी निश्चितच कंपॅरिजन विथ अदर स्टेट्स इन कंट्री पुराय देशांतल्या बाकीच्या राज्यां पेक्षा आमच्या राज्यांत आमी निश्चितच सांगता की खूब बरें मॅनेजमेंट जें आसा आमी गोंय राज्यांत दिता आनी तें करपा खातीर आमी कंटिन्युअसली आमी आजुनूय बी आमकां इम्प्रूव करचें पडलें आसत जाल्यार आजुनूय आमचें काम इम्प्रूव करपाची तयारी आसा. आनी एक गजाल हांव वयता आसतना मुद्दामून सांगता, इम्युनिटी बुस्टर म्हणून जावं ती आयुर्वेदीक मेडिसीन जावं ती होमिओपॅथीक मेडिसीन आमचे आयुष मिनिस्टर माननीय श्री श्रीपादजी नायक हांच्या सहकार्यान आमी पुराय गोंयांत म्हणजे इम्युनिटी बुस्टर म्हणून होमिओपॅथीक मेडिसिन्स हें दिवपाक यशस्वी ठरले. पुराय गोंयच्या जनतेन म्हाका दिसना कोणूय एखादो दुसरो उरला आसतलो, बट तेणीय बी प्रायमरी हेल्थ सेंटराक कॉन्टॅक्ट करून जे आमी होमिओपॅथीक मेडिसिन्स जे डिस्ट्रिब्यूट केला किंवा आयुर्वेदीक मेडिसिन्स जे डिस्ट्रिब्यूट केला ते इम्युनिटी बुस्टर म्हणून घेवचे अंडर द आयुष गायडलायन पुराय देशांत आनी पुराय राज्यांत हे आमी दिवपाक शकले. हे मेडिसिन्स आमी पुराय दिला आनी नक्कीच हाज्या उपरांत म्हाका दिसता की आजून कोणूच, कारण पयरची डेथ जी 14 वर्साच्या भुरग्याची जाली खूब म्हाकाय दुख्ख जालें स्पीकर सर, म्हणजे म्हाकाय यातना जाल्यो. एखाद्या घरात असो प्रसंग जावचो न्ही, केन्नाच जावचो न्ही आनी परत वो रिपीट जावचो न्ही म्हणून म्हणजे सगळ्या गोंयकारांक म्हाजी हात जोडून विनंती आसा स्पीकर सर की तांच्यांनी निदान
अशा पद्धतीचे सायन्स आणि सिम्पटम्स दिसले असत जाल्यार आपल्या लागींच्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रात वयचे आणि टेस्ट करचे, नाहक कोणाचो बळी वयचो न्ही. ह्या खातीर टेस्ट आसा की सगळे नॉर्म्स हे पालन करचे आणि ह्या कोविडांतल्या महामारीत आमी एकटो दुसरो कोण जिखूंक शकना, एडमिनिस्ट्रेशन जिखूंक शकना किंवा फक्त सरकार जे आसा हेच कोविड मॅनेज शकना. सरकाराच्या बरोबर पुराय जनता जेन्ना आसतली तेन्नाच आमी कोविड मॅनेजमेंट हे बऱ्या रितीन करपाक शकतले. तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांना विनंती करता की ह्या कोविड मॅनेजमेंट करपा खातीर तुमी आमच्या बरोबर रावचे आणि निश्चितच आयज पर्यंत फाटल्या तुमी जसो 4 म्हयने कोविड मॅनेजमेंट करपाक सहकार्य केला, हाज्याय फुडले कोविड मॅनेजमेंट करपाक हाज्या पेक्षा बरें सहकार्य जे आसा हे तुमच्या कडल्यान अपेक्षीत करता आणि म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. लोकांक बरें आरोग्य मेळचें इतकेंच सांगून देव बरें करूं. On the background of the COVID pandemic, we are concluding today's session. Due to the present situation, the Business Advisory Committee had taken a decision to have a session of formality only. The budget was voted and passed. Subsequent demands for grants were also taken up. In this session, 49 starred and 138 unstarred questions were admitted. 11 government bills and 2 appropriation bills were passed. 189 papers and 9 ordinances were laid on the table. 15 obituary references were made. 7 bills were assented. Business Advisory Committee was presented. I would like to thank the Honorable CM, the Honorable Deputy Speaker, Honorable Opposition Minister, MLAs, all the government officials for their efforts taken to make this session a successful one. Some of the senior leaders of the House, just like Honorable MLA and ex-CM, Luis Fellero, has expressed his views regarding the virtual assembly. But at the last moment, we could not take such type of decision because since today, such things never happens in this any assembly of the state. In the other days or the later, we can take some decision regarding that assembly. Again, I am thankful each and everyone for this successful session. Let us start for the national anthem. Take your seat. As there is no business before the House, I now